जेजू मोगळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका ये सोडवंदरा आराधन तुका जेजू मोगळा आराधन तुका जेजू मोगळा आराधन तुका जेजू आराधन तुका होगलाप तुका वंदन तुका मान तुका सम्या प्रणाम तुका सम्या होसाना तुका सम्या थँक यू जीसस फॉर बीइंग विथ अस आमच्या मध्ये का तू आसाय सम्या ह्या वेळा ह्या सकाळच्या वेळा आमच्या सगळ्या भुरग्यांच्या वर्त्या दृश्टीक तो पळोवंक हांगा आयलाय आमच्या मध्ये का तू आयल्या खातीर सम्या तुका आर्गां दिता तुजो उपकार बावडटा सम्या हो सकाळचो वेळ तुवें आमकां दिलाय हयच्या शुक्रारा देवी काकूच्या ह्या दिसा आमकां तुवें सांगता हाडलाय सम्या पैजणी लक्षिली सगळी तुजे भुरगीं हांगा येवन आसात आनी ह्या वेळा जेजू आमी सगळीं तुका कळचता दिन वाजता मोगाच्या भावन आनी भयणीनो जेजूक पळयात सक्रामेंतांत तो सक्रामेंत जसो जेजू आमच्या मुखार आसा ताचे तुमची दिश्ट घालात केन्ना जेजूची दिश्ट आमच्या दिश्टींत एक जाता केन्ना जेजूची दिश्ट त्या जाग्याच्या दिश्टी सांगात एक जाल्ली तेन्ना थंय जायते वर्ते नवल घडिल्लें तुज्या दिश्टीन आनी जेच्या दिश्टीचें मिलान जाता आसतना जायतें बरेंपण आमकां जाता तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो तकली आमची बागोवन जेजूक आमी नमस्कार करुया दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय कृपेन तूं आमकां नेटोन आसाय पोवी सांगा तुजो दिवून आसाय कृपेन
आमच्या मदगात आसा जेजू उमगाळा आराधन तुका. Praise Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah जेजू. Hallelujah. मोगळा जेजू आमचे आराधन तुका सम्या. तुझ्या बरेपणाक आमचे उल्लेख सम्या आमचो उलो सम्या. जेजू दयाळा काकुचेच्या जेजू जेजू काकुच्या जेजू ह्या वेळा तुझे वर्ते सगळे बरेपण आमकां दिवं तूं आयला एक सम्या. जेजू दातार तो सम्या ह्या वेळा सगळे बरे म्हण आमच्या भुरग्यां घरच्यात वायलाय सम्या. जेजू 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 आमच्या राखणदारा आमच्या खाकोदारा बापा आमच्या वैसा आमच्या सडवंदार बाबा सगळे बरे म्हणतो आमकां ह्या वेळा करताय. जेजू जेजू तो आमकां आपडताय सम्या. ह्या वेळा ह्या सगळ्या ह्या कपेला आणते तुझे अस्तित्व जावं दी सम्या. ह्या पवित्रत्वाची सगळ्यात चड आनी चड बापा देवो दी. पवित्रत्वाचो ह्या घडये ह्या भुरग्यां थंय रुता जावं दी. ताच्या कळसांनी पवित्रत्वाची सगळ्यात रमय तो ह्या पवित्र सक्रमेंत हजार आसा सम्या. तुझे हजारपण सगळ्या भुरग्यांक तो गळीत कर सम्या. तुझे पदवी आणि महिमा आईच्या दिसा ह्या वेळार ह्या आराधना वेळार हांगा परकट जावनी. तुझ्या पदवी आणि महिमेचे अस्तित्वपण हांगा जावं दी. हर एका भुरग्याच्या खळजांत हर एका भुरग्याच्या जिवंतांत हर एका भुरग्याच्या कुडींत तुझे मेतेरपण जावं दी सम्या. उणेपण आसले तुझ्या हजारपणा देखून भरती जावं दी सम्या. साहित्य बरेपण ह्या भुरग्यांक जावं दी सम्या. Hallelujah, 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 hallelujah. जेजू 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 आमच्या मदगात तू आयलाय सम्या. इकडे हो अपरवायची सम्या हो पवित्रपणाची हो भक्तीपणाची सम्या भाग्यवानपणाची घडी सम्या ही ह्या वेळा सगळ्या आमच्या भुरग्यांक जाय जाल्यार बरें पडटा दी सम्या. हालेलुया सम्या हालेलुया. मगाळा जेजू दायळा जेजू कृपे सागरा जेजू सडवंदार जेजू. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळे आमी उबे रावया मगाच्या नांवान. जेजूक पळयात हो वेळ आपुरबायेचो 1 घंट्याचो वेळ आमी जेजू सांगाता करचोचो. जेजू आमकां म्हणटा 1 घंटो म्हज्या खातीर जागे जावंक तुमकां जावं नागे म्हण सिसा मुखांत आमकां इसारता. आनी आतां ह्या वेळार खंडीत जावन आमी सगळीं हजर आसाव ह्या जाग्यार. फिलिपा नतालेक आपोवच्या पयलेंत जेजू कळीत आसलें नातानेल खंय आसा म्हणून. शताधिपती ताच्या साकरा विशयी सांगता आसतना ताचो साकर थंय नातलो खंय पयस आसलो जाल्यार जेजून त्या साकराक गोण केले. त्या देखून शताधिपती म्हणटा तुवें एकच एक शब्द सांगल्या पुरो म्हजो साकर गोण जातलो बावार्थ. रोमागार एक सुदेव न्ही आसलो शताधिपती जेजू वयर वर्त बावार्थ दवरता. कित्याक ताणें आयकल्लें जेजून जायत्या जाणांक गोण केल्लें जायत्या जाणां बरें केल्लें. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज तुमी हांगा आसात थोडी ऑनलायन एरिया पळोवन आसात थोडी उपरांत युट्यूबार तुमी पळयतल्या टीव्ही तुमी पळयता खंय तुमी आसो न्ही जेजूक असाध्य कांयच ना. डिस्टन्स इज नॉट ए मॅटर फॉर जीसस एट ऑल. कितल्या पयस आसल्यार जेजू गुण करूंक शकता. त्या देखून आज मी खंयची आराधना वीक्षण करता आसा थोड्यांनी म्हणचे आसा फादर म्हज्या कुडी भितर एका तरेचे अनबॉक्स जालो म्हज्या कुडी भितर एका तरेचे उनून बगलें. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तुजें तें करप आवडटा आसा
ह्या घडये तुका तें भोगतालेंच कित्याक तुज्या कुडी भितर संपूर्ण तरान जेजूचें अस्तित्व जाता आसतना जेजूची सकत भितर रिगता आसतना तुका बरेंपण जातालें मात न्हय तुज्या कुडी भितर संपूर्ण नवें साम भोगूंक शकतालो आनी शकताले फाते कितले पयस आसल्यार कांयच बेना खंय जावन तूं मागताय की ह्या घडये तें तुका दितालो कित्याक जेजून म्हणलें आसा मार्कस एवंजेल 11 अध्याय 22व्या वळीन ताणें सांगलें आसा शाश्वत काळांतलो पावट तुमचे थंय आसो न्हू तुमी फात्यणेन पावडटान म्हजे थंय कितें मागतात तें हांव तुमकां दितालोच प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जेजू मुखार हात वयर करून कांयच भियेनाकात मोगाचे न्हू जेजू मुखार आमकां बेना लज ना कांयच ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हरगान तुका सुम्या जेजू भगलाप तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू नामान तुका सुम्या जेजू प्रणाम तुका सुम्या जेजू होसाना तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 मोगाचे भावन आनी भयणीनो हांव बरो जातलो हांव बरें जातालीं म्हणलें धैर्य कितले पयस आसल्यार भियेन आसतना आतां मागचें जायते बडी आमी मागला जावंक बरो देवान आमकां दिवना म्हणून आमकां भक्त जावंक बरो देव दिनासतना केन्नाच रावना मोगाच्या भावन आनी भयणीनो देव आमकां दिता पूण म्हाका जाय जाल्यार बरी तुका जाय जाल्यार बरी तो दिना ताका कळीत आसा कशें दीस जाय म्हणून आनी त्या खातीर जेजू आमकां दिताच आनी जेजू आमकां दिता आसतना कितेंच उणें करिना दैवीक ककुचो जेजू आज समजू जेवाजाच्या पूर्ण शेतांत आमी ह्या सक्रामेंता मुखार आसतना जेजूचें नांव मोगाचें न्हू व्हरतें हर एक घडी ते जेजूचें नांव आमी कान गायता आसतना जेचें नांव आमच्या वंटार आसतना जेचें नांव आमच्या पावलार आसतना जेचें नांव सकाळीं सांजेर आसा जाय उरिल्लीं नांवां कान कांयच पळयता ना मोगाचें न्हू कित्याक म्हळ्यार त्या नांवान आमकां कांय सकत मेळना आमकां मेळटा सकत जेजूच्या नांवान जेजूचें नांव काण मागता आसतना जेजू म्हळ्यार म्हजें नांवी तुमी कितें परमयतात तें परमोंक शकतले म्हजें नांवी तुमी कितेंय विचित्र करूंक शकतात अजाप करूंक शकतात तुमी म्हज्या नांवी जेवसात आवडूंक शकतात पिडा गुण करूंक शकतात वय जेजूच्या नांवी जेजूच्या नांवांत आसा ती सकत मोगाचें नांव जेचें नांव पवित्र नांव जेचें नांव अद्भुत सक्तेचें नांव जेचें नांव द सेक्रेड नेम ऑफ जीसस द होली नेम ऑफ जीसस ह्या वेळा जेजूचें नांव काण आमी मागया मोगाचें नांव वंडां बंद दवरिनाकात मोगाचें नांव कित्याक आपुरबाय तरान तुमी मागोंक आयल्यात तुमच्या खुशेन तुमी मागोंक आयल्यात कितलें आपुरबाय ती कित्याक जेजून तुमकां आपयलें जेजूच्या ताळ्याक तुमी पाळो दिवन हांगा आयल्यात आनी खंडीत जावन मोगाच्या भावान भयणीनो कोण सक्कडी आराधना दुसऱ्या जाग्यार विक्षण करता की तुमकां जेजून तेच वर्तेपण पाटयलां आनी पाटयलां कितें जेजूचें नांव आपोवंक तर जेजू तुजें नांव म्हज्या वंटाचेर जेजू तुजें नांव म्हज्या पावलांचेर जेजू तुजें नांव सकाळीं सांजे जेजू सदां म्हजे थंय जेजू म्हजे सांगता आसतना कितेंच म्हाका उणें ना त्या देखून जेजू म्हणटा जवांजलांत जसो तुजो बाप बरो तशें तूं बरो जाय आनी बरें जाय तेंच मातयेचो जवांजलांत तो म्हणटा तुमचो बाप तुमचें सांगता आसतना तुमी मागच्या दीस कितें तुमकां जाय म्हणून तो जाणा तो दितालो आनी तो म्हणटा पयलें सदां देवाचें राज आनी करा ताची खुशी आनी उरिल्लें सगळें तो तुमकां दितालो मातयेचो जवांजल 6 अध्याय 30वी वळ मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ह्या वेळा तुज्या काळजाचे अत्रे कितें आसा सांग जायते जाणां आमी आयल्या जायते जाणां कश्ट आसा जायते जाणां दूख आसा जायते जाणां आमकां कितें जाता म्हूण कळीत ना तुज्या पिडेक जेजूक दी तुज्या कुटुंबाक जेजूक दी तुझ्या कष्टांक जेजूक दी तुझ्या आट्याबिट्याक जेजूक दी तुझ्या वळवळ्याक कळवळ्याक सगळे जेजूक दी ताका कळीत आसा तुझ्या आट्याबिट्या तो समजून घेता ह्या वेळा जेजू म्हणून नांव काडटा आसतना संपूर्ण दारान आमी जेजू सांगता एक जावया जेजू म्हणलें नांव भितर वता आसतना आमचे थंय आसले सक्कळे बे भायर येताले आमचे थंय आसले आकांत भायर येताले आमचे थंय आसले धडधडे भायर येताले आमच्या काळजांत एकादारचें डिप्रेशन एकादारचें बे आनी मतींत एकादारचें डिप्रेशन आसा तें सगळें भायर काडूंक शकता एकलोच एकलो जेजू जेजू तुजें नांव म्हज्या वंटाचेर जेजू तुजें नांव म्हज्या वंटाचेर जेजू तुजें नांव म्हज्या पावलांचेर जेजू तुजें नांव म्हज्या मेटाचेर जेजू तुजें नांव
सकाळी सांजे जेजू सदा मोजे थंय वय सम्या जेजू सदा मोजे थंय सदांच तो जेजू म्हजे सांगता आसा हांव उठताना हांव बसताना हांव खाताना हांव जेवताना हांव विषय घेताना तो जेजू म्हजे सांगता आसा वय सम्या म्हज्या सगळ्या जिवितांत तूं आसा सम्या तुजें अस्तित्व म्हज्या जिवनांत आसतना तूं म्हजे सांगता आसतना कितेंच म्हाका उणें ना सम्या जेजू तुजें नांव उठता बसताना जेजू तुजें नांव उठता बसताना जेजू तुजें नांव उठता बसताना जेजू तुजें नांव खाता जेवताना जेजू तुजें नांव खाता जेवताना जेजू तुजें नांव विशव घेताना जेजू तुजें नांव विशव घेताना जेजू मुजे थंय जियेता जेजू म्हजे मैती येता वय सम्या तूं म्हज्या सांगता जियेताय म्हज्या कामांनी तूं आसाय म्हज्या कश्टांनी तूं आसाय म्हज्या सुखांत म्हज्या दुखांत म्हज्या वळवळ्यांत सदांच तूं म्हज्या सांगता आसाय जेजू तुजें नांव म्हज्या कामांनी जेजू तुजें नांव म्हज्या कामांनी जेजू तुजें नांव म्हज्या कामांनी जेजू तुजें नांव म्हज्या कश्टांनी जेजू तुजें नांव म्हज्या कश्टांनी जेजू तुजें नांव सुखा दुखांनी जेजू तुजें नांव सुखा दुखांनी जेजू मुजे थंय जियेता जेजू म्हजे थंय जियेता वय सम्या तूं म्हज्या भुरगेपणांत हांव म्हजें सांगता आसलोय म्हज्या आवयच्या गर्भांत आसतना तूं आसलोय सम्या म्हाका तुवें विसरलें जावन आसा सम्या उपरांत म्हज्या नेण्ट्यापणार हांव ल्हान जावन मेटां काडटा आसतना हर एका मेटां दिवन तूं चललोय सम्या हेच म्हज्या जाणट्यापणार जायते जाणवाय तुवें म्हाका दिल्ले आसा जायते भूत म्हाका दिल्ले आसा जायते बरेपण तुवें म्हाका दिल्लें आसा आनी ह्या वेळार जेजू सदांच तूं म्हजें थंय आसतना म्हजें जिवीत व्हरता फुला सारकें तुका हांव समर्पीत करता जेजू तुजें नांव म्हज्या भुरग्यापणार जेजू तुजें नांव म्हज्या भुरग्यापणार जेजू तुजें नांव म्हज्या भुरग्यापणार जेजू तुजें नांव म्हज्या नेण्ट्यापणार जेजू तुजें नांव म्हज्या नेण्ट्यापणार जेजू तुजें नांव म्हज्या खालत्यापणार जेजू तुजें नांव म्हज्या कालत्यापणार जेजू मुजे थंय जियेताय जेजू म्हजे थंय जियेता वय सम्या सगळीं म्हजी बोगडां तुका दिता सम्या ह्या वेळार म्हज्या बोगडांनी तूं आसाय सम्या म्हज्या वट्ट्यांनी तूं आसाय कसले वट्टे आयल्यार तूं म्हाका सोडिनाय सम्या म्हाका तूं सांबाळटाय सम्या ताळण्यांनी कसले वट्टे ताळणी आयल्यार त्या ताळण्यांत सांबाळनासतना म्हाका तूं राखताय सम्या त्या खातीर जेजू तुजें नांव वर्ते नांव जेजू नांव तुजें पवित्र नांव जेजू तुज्या वर्ते आशिर्वादाचें नांव म्हज्या सगळ्या कुडीक तकले जावन तळवे पर्यंत सगळ्या म्हज्या शिरशिरांनी तुजेच नांवाची सकत वळण दी सम्या जेजू तुजें नांव म्हज्या बोगडांनी जेजू तुजें नांव म्हज्या वोंटांचेर जेजू तुजें नांव म्हज्या बोगडांचेर जेजू तुजें नांव म्हज्या मेटांचेर जेजू तुजें नांव म्हज्या मेटांचेर जेजू तुजें नांव सकाळी सांजे जेजू तुजें नांव सकाळी सांजे जेजू मुजे थंय जियेताय जेजू म्हजे थंय जियेता हालेलुया 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 वय सम्या वय सकड जेजू जेजू हालेलुया काव्या वडा ताळ्यान वडा खुशेन हालेलुया 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 Altar में बच्चा मगचन
दिश्ट तुमची कंस या पवित्र सक्रामेंतान आसल्या जेजू थंय जेजू म्हजे थंय आनी हांव तुजे थंय सम्या हो वेळ तुवें आमकां दिल्या देखून आमकां खुशी भोगता सम्या ह्या वेळा आमी तुकाच पळोवन आसा तुजी दिश्ट आमचेर कंसय सम्या पेद्रू जेजूक 3 फावटी नकार करता आसतना कोम्यान सादगलो आयकलो आनी त्या वेळार जेजूची दिश्ट पेद्रूच्या दिश्टी वयर एक दिश्ट पुरो मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमचे काळीज संपवनदारान नितळ करूंक आमी चिंतूंक बरो आज जायते कश्ट आसात जायते दूख आसा कित्याक म्हज्या जिवनांत अशें घडटा म्हाका कळीत ना जो असो वंजल आमकां सांगता मारता म्हणा लागली जेजू तूं हांगा आसुल्लोय तर म्हजो भाव मरण पावतो नातलो कित्याक मारता आनी मरयेन लाजर सीक आसतना जेजूक आपोवंक धाडिल्लें पूण जेजू येवना मोगाच्यान आमी चिंतू बरो जेजू कित्याक येवना काय जेजू ताच्याच वेळार येता ताका कळीत आसलें खंयच्या वेळार ताच्या बापाची पदवी आनी महिमा परगट जावंक आसा म्हण ताका कळीत आसलें तो देवाचो पूत त्या देखून मारतना पेले दळ मरयेना पेले दळ तो येवना आनी जेजू आयले दळा ती म्हणा लागली जेजू तूं हांगा आसलोय तर म्हजो भाव मरण पावतो नातलो खंडीत जावन सत मारतान कितें सांगलें की जेजूक तें सत जावन आसा तूं हांगा आसलोय तर जेजू म्हजो भाव मरण पावतो नातलो तूं ताका मरण पावोंक सोडतो नातलोय जायते फुडें आमी आयकता मोगाच्यान जायते जाण येवन म्हणटात फादर म्हजो पूत आयकना म्हजी तूं आयकना म्हजो घोव सोरपियोंच्यो सोडिना फादर म्हज्या घरांत कित्याक असली वीज ओवळी म्हज्या घरांत कित्याक असले कश्ट म्हज्या कुटुंबांत कित्याक असले कश्ट म्हजी सासूमाय मांव अशें कित्याक म्हजें कुटुंब अशें कित्याक म्हजें शेत समाराज्य अशें कित्याक म्हजो तरणाटो भुरगो 25 वर्सां 30 वर्सां 35 वर्सां कामाक ताका आसक्त पडना ताचें तें सकत उणी जाल्या वचून भितर बसता कितें करता म्हण कळीत ना मदेनेर धांवता झगडटा तशेंच म्हज्या घरांत विदोळी चड जाल्या कित्याक तेंच जाप जेजू तूं आमच्या कुटुंबांत आसलोय तर आमचें कुटुंब अशें आसतें नातलें सोम्या तूं म्हज्या पुताच्या जिवनांत आसलोय जाल्यार सोम्या अशें आसतें नातलें म्हज्या दुयेच्या जिवनांत तूं आसलोय जाल्यार अशें आसतें नातलें ह्या संवसारी आडंबर जिवनाक आमी पिशी जाती नातलें हांव सोम्या तूं आमच्या जिवनांत आसल्यार आमकां ह्या संवसारची विदोवळी संवसारचे रक्तमासाची वंदवणी आपलेशी आशा आमकां गरज नातली सोम्या आज ताच्या फाटल्यान आमी गेले हांव आस्ते खातीर दुडवा खातीर जाग्या खातीर व्हडपणा खातीर आमी तुका सोडून कितले पयस गेले हांव तूं आमच्या कुटुंबान नाय तूं म्हज्या पुताच्या म्हज्या दुयेच्या जिवनान नाय खाली कामाक खंय काम मेळटा कितें जाता म्हज्या पुताक काम ना म्हज्या दुयेक काम ना मागलाय तुवें गेलाय तूं जेजू लागीं वच जेजू लागीं वचून विचार तुजी पिडा तुका कश्ट आसात आर्थीक समस्या आसात तुजे बादिल्ले मेळना कित्याक मेळना जेजू नासतना मागिल्लें मेळना हांव इल्लें मागता आनी जेजू सांगता म्हाका रावोंक नाका हांव खंय वेता जेजू म्हजें सांगता आसा जाल्यार खंडीत जावन जेजून सांगलें उतरां म्हज्या नांवान तुमी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो म्हजो बाप तुमकां दितलो कित्याक म्हजो बाप जाणा ताच्या भुरग्यांक कितें जाय म्हण म्हाज्या भावान आनी भयणीनो जायते बडी संवसारी आडंबरीक जिवन आमी मेळटा म्हण आशेवन नाका जाल्या वाट्यो आमी सदिल्ले देखून आज आमचें तें जायना मार्ताचे शब्द तूं आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरण पावतो नातलो सोम्या तूं आमच्या कुटुंबांत आसलोय जाल्यार आज असली विदोवळी आमच्या कुटुंबांत येती नातली सोम्या तुका हांवें म्हज्या भुरग्यांक दिल्लें जाल्यार आज म्हजी भुरगीं म्हाका मुखार रावती नातली तांकां आसतें आसलें तें तुजे वयर मोग
तस्सो मोग म्हजे वेती दाखयती आसली. सम्या म्हज्या घरांत आज जायते गम्मत खुशालाय हे देखून म्हजें कुटुंब नासलां तुका जागो ना तूं आसलोय जाल्यार हें घडतें नातलें. हर एकल्याच्या कुटुंबाक वचून पळया मोगाच्यान सांगा जेजूक जेजू चुकोन आमी पडले. हांव पेद्रू ताच्या दोळ्यांक दिश्ट लावन पळयतना पेद्रू भायर येवन गळगळ्या रडलो. कित्याक ताका कळीत जालें ताचें चूक. जेजूक ताणें कितेंच म्हळें ना. जेजूची दिश्ट पेद्रूक पावली आनी तो गळगळ्या रडलो. उपरांत जेजू ताका विचारता पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय वयस मी हांव मोग करता. चुकान आमी पडल्या जावंक पुरो मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. साहित्य पटी आमी देवातावन पयस गेल्या जावंक पुरो. हेरांच्या पातकाचो चिनोस आमकां पळोवंक मेळटा जावंक पुरो. पातक चडटना देवाचो मोग मनशा थंय दडतो जाता पण मनशाचो मोग देवा थंय उणो जाता. पातक आमचे देवाच्या मोगा मध्ये खंदक जाता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. त्या देखून ह्या वेळार सगळें समर्पण आमी करूंक तयार जावया. समर्पण आज कित्याक करीत जाय गे म्हळ्यार बार्तिमे कुड्डो बोब घाली लागलो. दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर म्हजी बिरमत पाव. थोडे म्हणा लागले हे तूं कुड्डो तूं कित्याक बोब घालताय. तो म्हणा लागलो ना जेजू म्हाका बरें करतालो. जेजू म्हजो ताळो आयकतालो. जेजू म्हजो ताळो आयकलो जाल्यार हांव गूण जातालो. हांव पळोवंक शकतालो. आनी त्याच घडये तो पोप मारता कोणें सांगल्यार आयकोना तोंड दामल्यार तो आयकोना. म्हज्या भावान आनी भयणीनो आज ह्या संवसाराच्या लौकीक आशा देखून आमी खंयची वाट धरता आसतना आमी जेजू लागीं ना. त्याच बार्तिमेया सदां सिक्या कुड्डो तो भिकारी भीक मागतालो. जेजू येता म्हण कळिल्लें कोणें सांगलें जेजू आयलो. तासो तो भीक मागचो तूं आलो आनी तूं आल्या ताचेले कितें पयशे ते खाण उडे लागलो. आनी जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव. आनी जेजू म्हणा लागलो हांवें तुका कितें करीत जाय. तेंत सवाल आज आमकां हर एक लागीं जेजू विचारता हांवें तुका कितें करीत जाय. सांग जेजू ह्या वेळा सांग. मोत खंय आसल्यार ती पाठी हाड आनी हांगा सांग. जेजू मुखार पळय. जेजू सांग जेजू कितें म्हणा लागलो. बार्तिमेस म्हणा लागलो म्हाका दिश्ट जाय म्हाका पळोवंक जाय म्हाका दिश्ट दी आय वॉन्ट टू सी म्हणा लागलो. त्याच वेळार जेजू म्हणा लागलो पळोवंक सांगतालोय. आनी तो पळोवंक शकलो मात्र न्ही. वांजेल आमकां सांगता जेजू बरा फाटल्यान तो गेलो. जेजूच्या सिसां सांगता तो एक जालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. म्हज्या भावान आनी भयणीनो आनी एकली स्त्री आसली 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या पिडेंत वळवळटाली. सगळ्यांनी तिका म्हणलें आसा तूं सिरप पडिल्ली तूं एकसुरी तुका गूण जावची सकत ना म्हूण जायत्या जाणांनी तिका कितें कितें सांगलें आसा. ती एकसुरी जाल्ली. तिका कोणूच गूण करता म्हण तिणें चिंतूं ना. जायते पयशे तिणें धाकटेरांक घाल्ले वयसांक घाल्ले. कोणा कडेन गेल्या कितें आमकां कळीत ना. सगळ्यां कडेन गेली जाल्यार गूण जावना. तिची पिडा गूण जावच्या खातीर ती धांवल्ली हेणें तेणें. पूण अक्रेक तिका कोणूच नातल्या वेळार ती म्हणा लागली जेजू येवचो आसा आनी तो एकलोच म्हाका पुरो. पळया भावार्थ तो वर्तताना ती म्हळ्यार जेजू येवचो आसा तो एकलोच म्हाका पुरो. दुसरे वाटे सगळे बंद केले तिणें. सगळे वाटे बंद केले आनी म्हणा लागली जेजू येताना ताच्या फाटल्यान वचून ताच्या दगल्याच्या कुडक्याक हांव पडटाली हांव बरी जाताली आनी जेजू म्हाका गूण करतालो. खंडीत जावन जेजू तिका गूण करूंक शकलो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कशें गूण करूंक शकलो. ती फाटल्यान वचून जेच्या दगल्याक आपडटा. जेजू म्हणा लागलो कोणें म्हाका आपडलें. सीस म्हणा लागले आमच्या बरीन थोडे पटी आमी म्हणटा न्ही आमकां कितें गोत्तू आमी नेणाव. सीस म्हणा लागले इतले जाणां मदें कोणें तुका आपडलें म्हण आमकां कितें कळीत. पूण ही स्त्री कांपोवन बियान वचून जेच्या पांयां वडकळ घालून म्हणा लागली सोम्या हांवें आपडलें. जेजू म्हणा लागलो तुज्या भावार्थान तुका गूण केला. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तुजो भावार्थ तुज्या भावार्थान तुवें गूण जावचें. हर एक कडेन जेजू आमी पळयल्यार भावार्थान गूण जालें. तस्सो खोडकार जेजू मुखार येता. जेजून ताणें जेजून बरें केलां म्हण ताणें आयकलें. ताच्या भावांक म्हणा लागलो मार्कस एवंजेलो 1 अध्याय 40 वळीतान आमी पळयलें जाल्यार आमकां कळटा. तो म्हणा लागलो जेजून जायते जाणां बरें केलां खंय आमी कित्याक ओगेत बसत जाय आमी कित्याक माट्यांनी बसत जाय आमी या जेजू लागीं. ते म्हणा लागले नाका वेचे नाका जायना
आमी गेले जाल्यार आमकां पात्रांनी मारताले कित्याक कोडकारांक भायर येवंक त्या दिसाच्या वेळा अधिकार नातलो आनी तांकां वरे विंगड माट्यांनी गेल्लें जावन आसा तांणी येत आसतना एक कांपीण मारूंक आसली कांपीण वजन वजन येता उरले पुरा भितर वताले कोडकार पास जाल्या उपरांत उरले भायर येताले आनी अशें आसा ते म्हणूंक लागलो आमकां वचोंक ना पूण वो कोडकार म्हणूंक लागलो हांव जेजूक मेळ्ळो जाल्यार म्हजी परिस्थिती म्हजें सिच्युएशन म्हजी कोड उरची ना खंडीत जावन तो काण्ण उडयतलो कितल्या जाणांक म्हाका जेन्ना आमकां असलो बावार्थ आसा कितल्या जाणांक असलें धैर्य आसा पळय सांगया आमी येता आराधना करता मिसाच्या बलिना आसता नव्यानात आसता मागीर भितरल्या भितर वचून आमचें तें तुका धैर्य आसा सांग जेजू तुजी खुशी वय जाल्यार हांवें घरा पावच्या पयलेंच सक्कडी नितळ जातालें सक्कडी बरें जातालें म्हाका आसा तसलो बावार्थ तुजें थंय खंडीत जावं जातालें आनी वो कोडकार म्हणूंक लागलो जेजू म्हाका मेळ्ळो तर म्हाका कांयच भिरांत ना कोणी पात्रांनी मारचो ना म्हाका धांवून आयलो मेटांगाण जेजू पयस आसले पळयले धांवून गेलो तो आनी जेजू लागीं तो म्हणूंक लागलो तुजी खुशी वय जाल्यार म्हाका गूण कर तुजी खुशी वय जाल्यार म्हाका नितळ कर मेक मी क्लीन जीजस आय वॉन्ट टू बी क्लीन सांग दोगेत बसून कांय सांगनासतना जेजू म्हाका तें कर म्हाका तें दी म्हणून विचारचें न्ही मोगाचें जेजू कडेन तें विचारूंक येवचें न्ही आमी पयलें आमी जेजू कडेन एक जाय जेजू सांगता एक जाय जेजू म्हणटा एक जा म्हजो बाप आनी हांव तुज्या सांगात आसतलें हांव जेजू आमकां मेळ्ळो जाल्यार दुसरेची आमकां गरज ना कित्याक ताका कळीत आसा आमकां कितें जाय आज आमी तेच कोडकाराच्या उतरांनी म्हणया जेजू तुजी खुशी वय जाल्यार म्हजे कश्ट निवार म्हजी पिडा गूण कर म्हाका नितळ कर म्हाका गटायन भर म्हाका धैर्यान भर म्हजो बावट तीर जावं दी तुजें राज परगटूंक जाय जाली सकत म्हाका दी हें आमी विचारया वय सम्या जेजू म्हणूंक लागलो बी क्लीन गूण जा नितळ जा गो व्हडा संतोशान नाचोंक लागलो कोडकार म्हज्या भावान आनी भयणीनो आमकां बरेंपण करता आसतना आमी जेजू कडेन सांगत जाय ह्या वेळा आमी सगळें आमचें जिवीत जेजूक दिवया समर्पण आमी करया बेस्ट वे टू बी विथ जीजस इज टू सरेंडर अवर सेल्स आमी जेजू मुखार संपूर्ण समर्पण करता आसतना तस्सो म्हजो आसरो तस्सो म्हजो हिरो तस्सो म्हजो सोडवणदार तस्सो म्हजो पुजोणदार तस्सो म्हजो सांबाळणार म्हणून वळखून घेवया तुमचे दोनी हात काण तुमच्या दोंपरा वयर दवरात उक्ते दवरात जे कितें हांव सांगता समजून घेयात आयकून घेयात कितें हांव सण सोडतलो कितें हांव दितालो कितें हांव समर्पण करतलो आनी करताली सिराकाचो ग्रंथ 5 अध्याय 1 ते 7 वळींत आमकां सांगता तुजें धन तुजें दिर्वें तुजो क्रोध तुजो हांकार तुजे दुस्मानकाय तुजें हगें तुजो द्वेश तुजो राग तुजें नाबोगसाणें सगळें सण सोड तुजो तो पयशांचो वरपस नाका जाल्ले ह्या संवसारचे रक्तमासाच्यो वंदवण्यो गलातकारांक बरयलें पत्र 5 अध्याय 1 ते 16 जावन 25 वळी पर्यंत सगळें आमकां सांगलां कसले रक्तमासाच्यो वंदवण्यो म्हूण ताजले सगळे रक्तमासाच्यो वंदवण्यो हांकार गर्व दर्प हांव तूं ओडलो हांव तूं ओडली हांवें सांगलें जाय म्हजे विणें दुसरें कांयच जावं नजो म्हजे थंय एका तरेचो प्रतिकार प्रतिविरोध आपल्याची आशा नाका जाल्ले वायट सवयेंक बली जाल्ले सोरो सिगरेट बिडी ड्रग्स नाका जाल्लें आसलेल नाका जाल्ले वस्तूंचेर व्यामोह एकामेकाक पळयत आसतना क्रूरतान एका तरेचे नाका जाल्ले लैंगीक कोटी दिश्ट आमचे थंय उपस जातात रे ती काण उडोवंक ती सण सोडूंक जेजू ह्या वेळार तुमकां आपयता जेजू हांव सण सोडटा म्हजो राग जेजू हांव सण सोडटा म्हजो द्वेश जेजू हांव सण सोडटा म्हजें तें आसलें मेळेपण जेजू हांव सण सोडटा म्हजे सरपियोंची ती सवय वायट सवय जेजू हांव सण सोडटा म्हजी ते जिबेंत नाका जाल्ल्यांचे नांव पिडार करता जेजू हांव सण सोडटा म्हजे पटकेरी सवय जेजू हांव सण सोडटा हेरांचें नांव पिडार करता जीवशी मारचें
जेजू हांव सण सोडता दुसऱ्या देवा लागीं हांव गेला तर या त्या देवाक नमस्कार हांवें केला तर या वडिलांक हांवें मान दिनासतना आयतासून बग्यानपणी हांवें सांबाळनासतना तेच इगर्जेचे ते उपादेश जे देवाचे 10 उपादेश आनी जेजून दिले तेच एकामेकाचे मोग करा म्हणलो तो उपादेश हांव सुकलें तर आनी हेरांच्या जिवनांत हांवें जायते पटसाक सांगून हांव सताक नितीक काल जायनासतना म्हजेंत जिवन पिडार केला तरी ते सगळे जेजूक दी सिराकाचो ग्रंथ म्हणटा देवा ते सस्निकाय आसा क्रोधी आसा रागी आसा केदळ घेता म्हणून तुका कळीत ना पातका वयर पातक हांवें केलें कितें म्हाका जालें म्हाका कांय जावना म्हणून अहंकार उलाय नाका फाटी परते ये फाटी अन्यायान जमायलेल्या त्या दिरव्याचेर तुझे मौन दवरून बसनाका अन्याय करिनाका हेरांक दगो दिनाका हेरांच्या जिवनांत नाका जाल्ले पिडार करणं नाका जाल्ले दबाव घालिनाका हे सगळें तुज्या जिवनांत आसा सोड नाका जाल्ले कुतंत्रीपण करताय नाका जाल्ले अपवाद मांडटाय अपराध मांडटाय सोड जेजू म्हणटा ह्या घडये ये म्हज्या मोगाच्या भुरग्या म्हज्या मोगाच्या तुवे म्हज्या मोगाच्या पुता ये म्हज्या थंय ये आपयता जेजू आनी जेजू म्हणटा हांव आसतना सगळे म्हाका दी हांव ते घेतलो तुजी सर पातकां त्या कुर्सा वयर हांवें घेतिल्ली जावन आसात आज पवित्र सक्रामेंतांत आसा जेजू तो तुका आपयता आनी घेता तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजो सोडवंदार तूंच म्हजो हिरो हें कंदार आमी गायता आसतना हांगा हांव आसा सम्या हांगा हांव आसा सगळ्या काळजांत हांव न्हू हांव म्हजे सगळे वस्तू तुका समर्पण दिता म्हणून आमी सांगया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तुमच्या बुकांत पानांक 70 सम्याक हांगा हांव आसा सांग सगळें तुजें समर्पण कर Surrender yourself. Completely surrender yourself. He सम्याक दोन घे नाका ते नाका जाले अन्य पण दोन घे नाका सांग सम्याक सम्या हांगा आसा सम्या सम्या म्हणजे सगळे घे सम्या तू म्हजो गवळी जावन आसाय तू म्हजो पुचोंडार जावन आसाय तू म्हजी गुपीत सुवात जावन आसाय सम्या तू म्हजो देव जावन आसाय सांग सम्याक
सम्या कसो जेजू आमच्या मदगात तो जेजू आपल्या परगट जीवनांत चलोन वता आसतना जायते जाण ताच्या फाटल्यान वचून ताका आपणूक पळयताले थोडे जाण ताका आपडताले थोडे जाण पयस आसले जाल्यार जेजून तांकां विचारुना म्हाका कोणें आपडले म्हण आज जेजू आमकां विचारना म्हाका कोणें आपडले म्हाका कोणें सोडले म्हजे लागीं कोण आयले हें आमचे वयर आसा हांव जेजू लागीं गेलो आनी गेली जेजू ताक म्हजे लागीं आसतालो जेजूक हांव आपणूक अत्रेकता ते म्हजो भावार्थी तर मगेच्या भावान आनी भयणीनो आमचे मागणें वर्ते जावं दी आमी मागचे हर एक जेजू आमकां दिता ह्या वेळार संपूर्ण नायम विधो रडोन आसली आनी ती रडोन मुखार वता आसतना जेजू म्हणा लागलो बाये कित्याक रडताय ती म्हणा लागली म्हाका आसलो एकलोच पूत सोम्या तो मरण पावला सोम्या म्हाका कितें करचें म्हण कळीत ना सोम्या ह्या वेळार जेजू म्हणा लागलो रडा नाका बाये रडा नाका हांव आसतना रडची गरज ना आज जेजू हर एक लागीं म्हणटा रडा नाका म्हज्या मोगाच्या भुरग्या हांव आसतना रडची गरज ना नाय विधोक ताणें सांगलें रडा नाका बाये आज तुका म्हणटा रडा नाका सांग म्हाका कितें ती म्हणा लागली म्हजो पूत मरण पावला ताका आमी मरणाची विधी ताका मातयेक पावंक आमी व्हरून आसा आनी ते व्हरताले आनी ह्या वेळार जेजू म्हणा लागलो रडा नाका बाये ताका बिरमत दिसली ताका जायती दया भोगली ह्या वेळार जेजू म्हणा लागलो आका हांव जिवांत उडयतलो आनी त्याच वेळार नैवेद्याच्या पुताक जिवांत उडयले आनी तो देवलो ताची आवय धांवली लागीं वचून ताका वेंगून ताका उमेद दिवंक लागली आनी ह्या वेळार जेजू तिका पळोवन संतोसलो कित्याक जेजू कश्टांत आसल्यांक दुखांत आसल्यांक पळोवन संतोसना ताच्या बदलाक ताकाय दूख भोगता मोगेच्या भावान आनी भयणीनो फाटी या आमी जेजू लागीं या कोरोना टायमार जायत्या जाणांनी मागलें जावन आसा जायत्या जाणांनी सांगलें आसा फादर म्हजे खातीर म्हाका बरें जावचें म्हाका 40 दीस तेच मुंबयच्या रिलायन्स हॉस्पिटलांत डेनिस म्हणलो एकलो मरणा तणीर तो कश्ट नासलो ताची मिसेस शांती हर एक फावटी येवन म्हणटाली फादर म्हाका तो नासतना जिवंक जावचें ना एकच सांगलें जावन आसा धिमी घाल आनी माग ना फादर म्हाका जीव नाका म्हण बसचें न्हय जीव नाका म्हणच्या बदलाक जीव दिवच्या जेजूक सांगचें जीव दातारा जीव दी हिसाब आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो 40 दिसां उपरांत तो मनीस क्रमेण बरो जाता आज परत तो कामाक लागला ताची बायल म्हणटा फादर अजापां विचित्रां मिराकल्स I have seen in my own eyes हांव लाभतली फादर त्या पैशां खातीर कितें फायदो फादर कितले पयशे आमचे कडेन आसल्यार कितें फायदो फकत मागण्या देखून म्हजो घोव वांचलो देवान बरें केलें आनी आमी संपूर्ण तरान जेजूक लागीं जाता कालच एकली म्हणा लागली फादर आय एम व्हेरी फार माय सिस्टर इज सफरिंग आय एम व्हेरी फार फ्रॉम द लॉर्ड फादर आय डोंट नो हमने तेंस तुझी परतवणी यू रियलाइज दैट यू आर फार फ्रॉम जीसस यू रियलाइज यू आर फार फ्रॉम जीसस तू पयस आसाय ये पाटी जेजू म्हणटा ये तुवें मागता आसतना जेजू तुका सोण सोडिना मोगेच्या भावान आनी भयणीनो आमी मागता आसतना संपूर्ण आमचे काळजां मोना जेजूक दिवन मागत जाय ताका ती जेजू म्हणटा केन्नाच हांव तुका सोण सोडचो ना
केन्नाच हांव तुजे जावन पयस वचो ना आनी जेजू कडेन आमी मागता आसतना मागले सगळी तो आमकां दिता ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಓ ಯೇಸುವೆ सगळे आमी उबे रावया मोगाचेनो जेजूक पळयात जेजू कडेन सांगात ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಓ ಯೇಸುವೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ कसले तुमचे आटे विटे आसा सांगात जेजूक सांगात ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ हांवें मागतना म्हज्या लागीं आसले जेजू म्हाका आपड म्हाका गूड कर म्हाका नितळ कर म्हजी दुखां पुसून काड म्हजे समस्या परिहार कर जेजू जेजूक सांग आनी खंडीत जावन जेजू दिता कितल्या जाणांक ताणें दिल्लें म्हज्या दोळ्यांनी हांवें पळयल्लें जावन आसा कित्याक मागिल्लें जेजू ना म्हणना ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪೇಜ್ 80 ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ವಯಸ್ಸಮಯ ಕೊನೆ ಮಗ ಸೊಡ್ಲಾರಿ ತೂನ್ ಸೊಡಿನಾಯ್ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ आराधने दोन्ही हात वर करूया मगाच्या दोन्ही हात वर करा दे आराधने हे मागे आराधने 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 हे मागे ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯ್ದವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಯವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ಮನಮರುಳುವ ದೇವರಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ ಮನಮರುಳುವ ದೇವರಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ನಾನು ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಯುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ನಾನು ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಯುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ
ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ Hallelujah, hallelujah, जेजू आमच्या मुखार आसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो समर्पण आमी केलें जेजू मोग चड आनी चड मापान आमचें तें वतूंक आमी विसान जालें ह्या वेळा आमचें तें आशिल्लें सगळी पिडा आमचें तें आशिल्लो समस्या आमचें दूख आमचें कश्ट जेजू जाणा जेजू तूं सगळें जाणाय मू आमी सांगतना तूं आयकताय मू खंडीत जावन तूं आयकताय सोम्या कित्याक आमी विसरलें तुवें खंयचेंय ना म्हणून नाय कितलें कितलें आमी विसरलें तुवें आमकां दिलाय सोम्या आमकां बरें केलाय आयच्या दिसा आमकां कोरोना पॅन्डेमिकांत तुवें राखलाय सोम्या कितलेशे जाण आज आमच्या मदें ना पूण आमी हांगा आसा तुवें आमकां राखलें सोम्या आमी न्ही कित्याक आमचें जावन कितेंच करून साथ दिना तुवेंच म्हणलें आसा देवाक सगळें साध्य आसा तुका सगळें साध्य आसा सोम्या तर ह्या वेळा हांगा जमल्या आमच्या भुरग्यांची काकूत कर सोम्या तुजी दया तुजी माया सगळी तांचे वयर जावं दी तुजी बिरमत खंडी जावन आसा तुका हर एक लागी खंयच्या पिडे आसतना विसरल्या तुवें ना म्हणो नाय कोणे कश्ट नाशिल्लें विसरल्या तुवें ना म्हणो नाय विसर नासन थोड्यांक दिलाय पूण विसरल्यांक तुवें केन्नाच ना म्हणो नाय आज तूं आमकां ना म्हणटाय की सोम्या खंडीत जावन तूं ना म्हणो नाय आमी करा काळजान काळजा काळजान गुण जाय जाय बरें जाय जाय म्हाका तुजे सांगत आसा जाय तूं म्हजें अस्तित्व तुजेच सांगत आसा जाय चड आनी चड तुजो मोग करी जाय म्हणो म्हाका आशा आसा सोम्या खंडीत जावन तूं तें आसा करतालो कित्याक चड आनी चड तूं म्हाका जाय चड आनी चड तुजो मोग म्हाका जाय चड आनी चड तुजी कृपा म्हाका जाय दिताय सोम्या तूं त्या खातीर ह्या वेळे सगळो वर्तो वेळ मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी गुण जावचो बरें जावचो आमच्या जिवनाक जाय जाल्यार बरेंपण दिवचो ह्या वेळा जेजू आमकां आपयता जेजू ताच्या संगत रावूंक आमकां आपयता जेजू आमकां आपयता वर्त्या मोगाक ताच्या आपयता आनी ह्या वेळा जेजू म्हणटा हांव आसा भियेनाका म्हज्या मोगाच्या तुवें मोगाच्या पुता कसले जटील परिस्थिती तुजे ती जाल्या जाल्यार खंयची पिडा कितल्या वर्सां जावन तुजें तें आसा जाल्यार तुजे समस्या परिहार ना म्हण तुका कोणें सांगलें तरी भियेनाका हांव आसा असाध्य म्हणलें कांयच जेजूक ना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो पातये पातये ह्या घडये तुजी पिडा जेजू गुण करूंक आशेता तुजी पिडा गुण करूंक आशेता तुजे दोनी हात काडून तुज्या काळजा वयर दवर दोनी हात काडून तुज्या काळजा वयर दवर एक वेळ जेजूक पळय सक्रामेंत आसल्या जेजूक पळय तुझे दोळे दांप तुझे दोळे दांप तुझ्या भितरल्या दोळ्यान जेजू तुझ्या कुडी भितर येवचो तुझ्या चियो भितर येवचो तुझ्या काळजा भितर येवचो तुझ्या पिडेक बोट घालून हात घालून गुण करचो अनुभव जावच्याक तयार जा मोगाच्या भाव आनी भयणी आमी बगूंक जाय जेजूक आमच्या काळजान आमी बगूंक जाय जेजूक आमच्या जिवान आमी बगूंक जाय सगळ्या म्हज्या कुडींत सगळो म्हजो आत्मो आज जेजूच्या हातान दिता सोम्या ये म्हज्या भितर ये घाल तुजी दिश्ट तुवें सांगलें आसा त्या दीस तोमासाक ये घाल तुजी बोटां म्हज्या गायांचेर म्हज्या कडवळाचेर तुजो हात रेगय आज सोम्या आमी मागता तुजी खुशी वय जाल्यार आमकां गुण कर आमकां नितळ कर सोम्या जेजो जेजो दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर म्हजे बिरमत पाव हांगा जाल्यार हर एका भुरग्यांक पाव कितले व्हड समस्या आल्यार त्या समस्या दवरी नाका सोम्या ह्या वेळार हांगा हांव न्हू कोणाच्या कुटुंबान कश्ट आसात
कोणाच्या कुटुंबात तक्तवणी आसा कोणाच्या कुटुंबात भुरगीं आयकनात नाना तरेचे समस्या जात सांग परत थोडे पूर्वजांचो सांग परत थोडे कितें अन्याय जाल्ले हे सगळे समस्या गूण करच्या खातीर समस्या संपोवन तरान नियंत्रण करच्या खातीर ह्या समस्या जावन तुका सुटका मेळच्या खातीर जेजू तुका आपयता सांग जेजूक तुज्या कुटुंबाच्या समस्या सांग सगळे सांग कसली विदवळी आसा सांग जेजू म्हणटा हांवें तुका कितें करी जाय तुज्या कुटुंबाक कितें करी जाय मारता म्हणा लागली तूं आसलो जाल्यार म्हजो भाव मरण पावतना तुलो आतां ह्या वेळार सांग जेजू तूं म्हज्या सांगाता आसतना कांयच पे म्हाका ना भिरांत म्हाका ना ह्या वेळार जेजू गूण करूंक आशेता तुजी पिडा कसली ती पिडा आसा तसली पिडा तुमचे थंय हांवें सांगतना ती आसा तरी तुमी दिंबी घालून जेजू कडेन मागचे ती पिडा हांव सांगतालो ती पिडा तुमचे थंय आसा तर तुमी दिंबी घालून मागचे कॅन्सर पिडा ट्युमर पिडा तशेंच लिवर सिरोसिस पॅन्क्रियास डिजीज कोणा थंय ही पिडा आसा तसल्यांक ह्या वेळा मागोंक कुशा जेजू म्हणटा म्हजे कडेन इसर हांव दितालो तसलें कोणी आसा तर दिंबी घालून मागात तुमी आसल्या जाग्यार दिंबी घालात जेजू कडेन सांगात जेजू म्हाका गूण कर तुज्या आमले रगतान म्हाका तूं तुजें रगत म्हजे थंय देवय म्हज्या शिरान तुजें रगत देवय तसलें आसा तर दिंबी घालात तकली दोग तकली पडापड तकले तेका तरेची इराराय खंत बेजाराय एंग्जायटी डिप्रेशन तकली गोल्या बरी जावची मानसीक असमतोलन अशें जायती बेजाराय बघची कोणी आसा तर दिंबी घालात दिंबी घाल जेजू कडेन मागात येणे तेणे कोणाकी पळयनाकात मोगाच्या भावणे भयणीन तूं आनी तुजो जेजू इतलेंच कोण कितें सांगता पळयनाका कोण कितें करता पळयनाका तेच बार्तिमेस हांका पळयलो जाल्यार गूण जातो ना तुलो मोगाच्या भावणे भयणी तो म्हणा लागलो जेजू दाविदाच्या पुता म्हाका गूण कर म्हाका बरें कर म्हाका नितळ कर आणि तोच जेजू ह्या वेळार तुका आपयता कान दूख दोळे दूख दोळ्यांचे दिश्ट उणी जाल्या दोळ्यांत एका तराचे दुकान येतात दोळ्यांत उलोवप असले दोळ्यांचे समस्या आसचे खानाचे समस्या आसचे तोंडाचे गम इन्फेक्शन दांताचे दूख असना ताळ्यांत एका तराचे सिरकल्ले बरी जावचे आणि तकली दुखेंत मायग्रेन वर्केनी असले कोणी आसा तर दिंबी घालात बघायचे न्हू दिंबी घालात आणि सांगात जेजू म्हाका गूण कर जेजू दाविदाच्या पुता म्हाका गूण कर म्हजी काकूत कर म्हजी भिरमत पाव सांग ताका ह्या वेळार सांग जेजू म्हणटा हांव आसा न्ही हांवें तुका कितें करी जाय सांग दिंबी घालून मागात मोगाचे न्हू मागात कशें तुमकां मागोवंक आसा खंयच्या रितीन तुमकां मागोवंक आसा त्या रितीन मागात मोगाच्या भावान आनी भयणीनो सोडिनाका तूं अवकाश स्पॉन्डलिटीज गमटी दूख जायते स्पॉन्डलिटीज देखून गमटी दुखे देखून कांयच करूंक जायना पुजा दूख हाताचे गांठी पायाचे गांठी बोटां आर्थरायटीस असली कोणी असल्या पिडेची आसा तर दिंबी घालात आनी मागात ह्या वेळार सांगात जेजू पळय ही दूख पुजाची दूख सोम्या गमट्याची दूख आणि गांठी धरल्यात पायाच्या गांठी धरल्यात पायाच्या तळव्यान उजो येता जेजू पळय जेजू सांग जेजू म्हणटा हांव आसा गूण करता सांग जेजू ह्या वेळार कोणा सकडी हरत्यान दूख हरत्यान एखाद्याचे बे डावा म्हणून ह्या दिसांनी जायत्या जाणां हे बे विस्तारला असले एक बे हरत्यान कोंकुल्या बरी जावचे कितें जाता काय हार्ट अटॅक जाता काय म्हणजे काळीज रावता काय म्हणून अशें कोणाकी बे आसा तर दिंबी घालात आनी सांगात जेजू म्हज्या काळजाची पिडा गूण कर सम्या म्हजे धडधडे गूण कर सम्या म्हजे ते बेन गूण कर सम्या सांगात जेजूक सांगा जेजू म्हणटा हांवें तुका कितें करी जाय हर एकल्याक विचारता म्हाका मात न्ही हर एकल्याक तो विचारता ह्या वेळार पोटाचे समस्या पोटान दूख पोटान सापणी कोणा कितें केला म्हज्या पोटान तर म्हाका जेवंक जायना म्हाका वंकार येतात जाल्यार कितें आसा जेजू सांग जेजू म्हणटा हांव आसा कोणें कांयच करूंक शकना हांव आसतना म्हजी सकत थंय वाडटली किडनी प्रॉब्लेम लिवर प्रॉब्लेम गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम आनी अल्सर प्रॉब्लेम असले कोणी आसा तर दिंबी घालात मोगाच्यान सांगात जेजूक सांगात वरतो वेळ मोगाचे न्हू जेजून आपडचो पवित्र आत्म्यान तुमचे थंय येवचो आनी हो वेळ विवाड नाकात मोगाचे न्हू वर्त तरान जेजू आमकां गूण करूंक आशेता किडनी प्रॉब्लेम लिवर प्रॉब्लेम गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम अल्सर प्रॉब्लेम फायब्रॉइड्स सिस्ट पिरियड्स प्रॉब्लेम
थोडे जायते कष्ट जावं आमी ह्या देखून असले कोणी आसत जेजू सांगात थायरॉइड व्हेरिकोज वेन आस्मा ब्रोंकायटिस व्हीजिंग असली पिडा कोणाक आसा सांगात लिव्हर फॅटी लिव्हर जाला लिव्हरान सूज आयल्या असले कोणी आसत जेजू सांगात तुझ्या पेंकटाची दूख पाटीची दूख पेंकट जायते दुखता उठोंक जायना बसोंक जायना पाट दूख भागवंक जायना असले कोणी आसत ती बिगाल सांगा जेजू पळय म्हज्या पाटीच्या खण्यात तुझ्या आमली रगत देवय म्हज्या त्या पेंकटाच्या हर एका खिळींत तुझे मासत देवन सम्या तुझे रगत देवन सम्या सांग बीपी कोलेस्ट्रॉल शुगर बीपी कोलेस्ट्रॉल शुगर कोणी वळवळटा जायते कष्ट जात तुमच्या जीवनात सुसेग ना दिमिकान सांगा जेजू सांगा ते तुझ्या कुटुंबात समस्या आसात तुझ्या कुटुंबात समाधान ना तुझ्या कुटुंबात जायते विधोळी भुरगीं सांगले आयकनात भुरगीं एकामेका उपराडटात सांग जेजू आम्हाला पिवणे बिडी सिगरेट ड्रग्स आणि नाका जाल्यार असलेलांत तो पडताय पातकान पडताय जेजूक दाखय आणि सांग जेजू म्हाका बरें जावंक जाय दिमिकाल माग आणि सांग म्हाका नाका सोम्या म्हाका बरो कर म्हाका नितळ कर सांग जेजूक सांग बरें कर सांग तुझ्या कुडींत असली दूख जेजूक सांग भुरगीं जायनासतना भुरग्याच्या देण्या खातीर आज मागोन आसत जायतीं जाणां विचारतात फादर आमगे भुरग्याचे देणे जाय भुरग्याचे देणे जाय फादर खंडीत जावन जेजू म्हणटा हांव आसा निराश जावन जीवघात करूंक थोड्यांनी चिंतला असले हांगा आसत तर जेजू म्हणटा भियेनाका जीवघात तुजो निर्धार सोड म्हजे वयर पातयेणी दवर सगळे तुजे समस्या परिहार जातले आर्थिक समस्या पैसे नात जॉब ना काम गेला असले समस्या तुम्ही बुडोन आसात तर मगेच्या भावान आनी भयणीनो सांगा जेजू हांव तुजें बाळ सोम्या हांव तुजें बाळ कसल्यांक नाका जाल्यार सगळे समस्या आसात घरच्या जाग्याच्यो समस्या आसात वाट्याच्यो समस्या आसात दुस्मानकाय द्वेष घरा भितर समाधान ना शेजारा कडेन समाधान ना एकामेका पळयल्या जायना त्या देखून नाका जाल्यार पितीसपणा हें केलांगी म्हणून तुमी पातयन तुमच्या जिवान पिडार करिनाकात मगाच्या भावान आनी भयणीनो फ्रॉड फेसबुक आणि कितें म्हणून चिंतून नाका जाल्यार पयशे उगडोन घेतल्यात रीण काण गेला रीण दिवंक जायना थोड्यांनी रीण दिल्ले फाटी येवना जेजूक सांग ह्या वेळा जेजू म्हणटा हांव आसा भियेनाका हांव आसा तुका रातीर न्हीद पडना कोणाक धरल्या पर्यंत जाता कोमट्याक कोणाक दांबल्या पर्यंत सांग जेजूक रातीर न्हिदेंत उठोन धांवताय स्विच ऑफ करताय थोडे दिसाकी उठोन धांवतात न्हिदेंत असले कोणी आसत तर ते तुझ्या काळजाचे धडधडे द इनर वुंड्स जेजूक सांग जायते हांव गायला सोम्या जायते म्हजे दूख जायते म्हजे गाय खूण कर सोम्या जेजू म्हणटा तू म्हजें बाळ तुझें बाळ म्हण सांग जेजूक हांव तुजें बाळ सोम्या तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी गुण करची सकत भक्ता तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या दोन्ही हात उक्ते दवरात दोन्ही हात आतां उक्ते दवरात सांगात जेजूक तू वाढता काही सोम्या वही सोम्या भुरग्यांक सगळ्यांक वाढता काही सोम्या सोम्या राख मका सोम्या राख मका सोम्या राख मका सोम्या एक दीस हर एक घडी तू मुझे संगी रावण राख मका सोम्या
सम्या राख आमका तुझ्या पवित्रत्वाची सगत यथेष्ट मापान देवंक ह्या वेळा पवित्रत्व आमच्या थंय यथेष्ट मापान देवून तलो सगळे आमी उबे रावया मगचनो सगळे आमी उबे रावन पवित्रत्वाच्या सक्ते कधी मागया हिलिंग रेन कम डावन त्याच गुणगरचा पाऊस या वेळा वत्तालो तुमच्या वयर पवित्र आत्म्याची सगत पवित्र आत्म्याचो पाऊस ह्या वेळा गुणगरची सगत आमच्या वर यथेष्ट मापान जेजू वत्तालो आमी मागया मगचनो व्हडा ताळ्यान व्हडा संतोषान व्हडा उर्बेन व्हडा खुरपेन बरोवंक आमी ह्या वेळा मागया जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याची सगत सगळ्या वयर देव सम्या Hallelujah, 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 hallelujah. वडा ताळ्या मग जन वडा ताळ्यान जेजू 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 म्हणजे सगळं या वेळा संपूर्ण घाल जम्या या भुरग्याचे ह्या भुरग्याची सगळी पिढा कोण कर जम्या जेजू आपण जम्या आपण तुझ्या आमली रगत देवय हिलिंग रेन कम डाउन at this moment healing rain come down तुला पवित्र सगळं या वेळा देवय जम्या देवय जम्या जेजू जेजू कोण कर जम्या आपण टाका आपण जेजू 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 घाल तुझ्या बेसा हालेलुया जेजू हालेलुया हालेलुया जेजू हालेलुया हालेलुया जेजू वरती आशीर्वाद घेऊन गोदी मेरबडी आमगा चनो जेजू आमकां गुण करता आमकां पडता ताच्या आशीर्वादाने तो भरता
देवाविचे सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टमरण जोगडास तू आमकां सोडलाय ह्या वर्त्या आराधनाच्या वेळार तुझ्या सगळ्या भुरग्यांक तू आपण तांची बरी भलायकी तुवें तांकां पाटी दिल्या आनी तेच मापान तांकां आशिर्वादाच्या शिवरान भरलाय चड आनी चड मापान तुजो मोग करूंक आनी तुजे संगत सदांच एक जांची आमकां पावत कर सोची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना निराशेच्या वेळा आकांताच्या काळा आस्रोत्या कुरसामुळा ये सुमिया सुमिया ये सुमिया सुमिया बोरवसो आमचो दंडळताना कष्टाची वाढती संकटाना सरक्या वाटेन चलय आमकां मेटा सुखन घुसपडतना मोगाच्यानो ह्या पवित्र थळार सांजूचे वाज बापाच्या नामी देवाची आशिर्वादां मागोवंक जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक आमच्या दोगांय पाद्र्याबांच्या नामी बरो येवकार आमी मागता जे कितें आशेवन तुमी आयल्यात तुमचे काळजाचे अत्रेक सुफळ जावं दी म्हणलें आमचें मागणें आनी ह्या संदर्भार मिसां दिल्लें अर्गां जावन तशें उपकार मागून आत्म्या खातीर ह्या सुमेस्तांक देव ताच्या विस्तार आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा मिसां दिल्ली जेनिसा स्विडल फेर्नांडीस मोगारनाड जल्मा संदर्भी अर्गां जावन रवी कुटीना सुनंगला ताचे इराद्या खातीर घरच्या आल्मा खातीर प्रिसिल्ला डिसोजा सांजूचे वाडो जुजेवाज इगर्जे वाडो घरच्या आल्मा खातीर मिल्ली एंथनी डायस गोवा मेलरिश आपोस ताचे इराद्या खातीर जल्मा संदर्भी फजीर अंजेलिना डिसिल्वा ताच्या आत्म्या खातीर सी डायस गोवा ताणें दिवचें अर्गां जावन लुर्स डायस आनी कुटाम गोवा घरच्या आल्मा खातीर शांती डिसोजा वरकाडी अर्गां जावन ग्रेशियन कुटीना सुनंगला
अर्गांजावन अशोक सल्दाना बेलतंगडी अर्गांजावन प्रकाश डिसोजा मनेला घरच्या आलमा खातीर सिप्रियन टेलीस लुर्सवाडो सिलेस्टिन टेलीस कुलशेखर अर्गांजावन घरच्या आलमा खातीर फेल्सी मौरिस वेगस इगर्जेवाडो लुइसा डायस ताच्या आत्म्या खातीर सी डायस गोवा ताणें दिवचें घरच्या आलमा खातीर मेरी थॉमस डिसोजा इगर्जेवाडो अर्गांजावन मेल्फी डिसोजा गोवा घरच्या आलमा खातीर मॅक्सिम लसरादो आनी कुटाम बंटवाल अर्गांजावन आयरीन लसरादो बंटवाल वेनिशा आनी वेनन्सियो डायस बऱ्या भलायके खातीर गोवा तांच्या इराद्या खातीर अर्गांजावन जॉस्टन आनी जेनिफर कुटाम पुत्तूर रोझिना डिसोजा ताच्या आत्म्या खातीर आर्थर बेल्लारे जानेट डिसोजा अर्गांजावन कुंबळा घरच्या आलमा खातीर लिली क्रास्ता फजीर अर्गांजावन पीटर क्रास्ता नारामपाडी अर्गांजावन ब्रायन पिंटो देराबेल अर्गांजावन लीना मोंतेरो पुत्तूर घरच्या आलमा खातीर फ्लोरिन तोरस मोगर्नाड घरच्या आलमा खातीर फ्लेवी सल्दाना मोगर्नाड अर्गांजावन लविटा नेल्सन डिसोजा फजीर अर्गांजावन जॉयडल वाज अम्मेबल अर्गांजावन इनास अंद्रादे फजीर अर्गांजावन वलेरियन डिसोजा पानीर विवियन डिसोजा पानीर अर्गांजावन जसिंता डिसोजा आनी कुटाम पानीर बरी भलायकी मेळ्ळ्याक अर्गांजावन हे मिसाचें बलिदान ताणें बेटलोनचें सांगाताच ह्या शुक्राराच्या जेवणाक कुमो केल्ली आसात ह्या सर्वां खातीर आनी मीस दिल्ल्या अर्गां पटयल्ल्या उपकार मागल्ल्या आत्म्या खातीर मागल्ल्या समेस्तांक देवाची विस्नार आशिर्वादां हांगासर जियेतेल्यांक आशेतेल्यांक आनी मरण पावल्यांक काकुळदार देव फावो करून दी आनी जमल्ल्या आम्या समेस्तांच्या इरादे ह्या घडये सुफळ जावन दीत म्हणून आमी मागया समजुजे वाजूच्या पुनशताचे भक्तीपण दीस आनी दीस वता आसतना सोडून दी आनी वाडोवन दी त्या संत मारिपांत तो आपल्या बापा लागीं विनंती केले सगळे आमकां पावो जावन दी म्हणून मागून पवित्राच्या नवी मिसाच्या बलिदान एक कुटुंब जावन माय मगनात आमी आराम करुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो क्रिस्त दही म्हज्या मगाच्या भावानो आनी भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो बरें करूंक हो दीस तो दीस म्हणना हर एक घडये बरें करूंक आमकां जेजू आपयता कित्याक ताचे कडेन विचारल्यांक ताणें कोणाकी ना म्हणो ना हर एकले ताचे लागीं येवन विचारतले तो म्हणूंक लागलो त्याच घडये घे आनी वच फाल्यां ये परवां ये म्हूण ताणें सांगोना तर त्याच देखी बरीत जिवनांत आमी जियेता तर आमच्या जिवनांत जायते बरेंपण करूं आमकां सांगता जायते उदारपणांत आमी बरेंपण करता आसतना देवूच आमच्या मारिपात आपलें काम मुंदरसून व्हरतलो ताच्या योजना आमच्या जिवनांत संपूर्ण जावं दी आमची खुशी न्हय बगार तुजी खुशी बापा म्हूण आमी सर्वस्व आमचें समर्पण ताका केल्लें आसता ताच्या जिवनाचें बरेंपण आमी बगूंक आनी आमच्या जिवनाद्वारे हेरांक बरेंपण लाभूंक जाय जाल्यार सर कृपा तो देव आमकां दिवं दी थोडेपडी आमी शेळेपणा देखून आमचे स्वार्थपणा देखून देवाची कामां मुखारसून व्हरोंक साकोना थोडेपडीन तूं भाव देखून आमी देवाक सवाल केला जावंक पुरो हे सगळे घडी आमी नियाळया जेजू आमकां तुज्या वर्त्या पावडटान बर तुजें बरेंपण सदांच आमचें तें जियों दी आनी तें बरेंपण आमी हेरांक विस्तरोन तुजे खरें साक्षी जावंक आमकां निर्मी म्हणून ती घटाय आमी मागया सुकून पडले सर घडयो आमी उडासा काडन आमच्या पातकांची दूख धन सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सरून वायट धरून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासून बगे सदांच हांव कार मेरेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो
म्हज्या खातीर आमच्या सरेस्पर देवा लागीं विनातिकारात म्हूण प्रार्थ मागता. सर्पदता देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, सामजुजे वाजा पसळेत मागण्या आनी डुप्लिकेटचे जिणे जेवन तुझे पचे देखे बरे जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक पाव केल्ल्या पासत आमी तुका आर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी डुप्लिकेटच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरून पाव कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजो क्रिस्त वरवीं तो कर देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचेपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. सा पावलान रोमाघरा बरयल्ल्या पत्रांतलें वसा. भावा भयणीनो, क्रिस्त सोबत हांव सत उलयतां. फोट मारिना, पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान प्रेरीत जाल्लें म्हजें हंतस्कन हांव सांगता तें खरें म्हूण रुजवात दितां. म्हाका हांसा वडकंत आनी म्हजें काळीज तामणांतलेले दुखीन भरलां. म्हज्या भावाच्या म्हणचे रक्तमासाच्या प्रमाणे म्हजे संबंदी हांसलेल्या फायद्याक पडचें जाल्यार हांव देवाचो सिरा पडलेलो आनी क्रिस्त तावन वेगळो जाल्लो तसलो जाल्यारय व्हडना आसलें. इस्रायल कुळयेची तीं देवान तांकां आपलीं भुरगीं घेतलेलीं आनी आपली महिमा उगडलेली. तांचे लागीं करार केल्ले नियम शास्त्र आनी आराधनाच्यो रिती दिल्ल्यो आनी बसवण्यो केल्ल्यो. ती सगळीं धर्म पुर्वजाची संततेची आनी क्रिस्त मनशा सैबान तांचे कुळयेचो. सोमेस्ता वयर राज करतल्या देवाक जावं होगळाप सदां काळ. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्परा वंदी ए जेरुसलेमा. सर्वेस्पराक वंदी ए जेरुसलेमा. सर्वेस्परा वंदी ए जेरुसलेमा. तुज्या देवाक नावाड ए सियोना. कित्याक ताणें तुज्या दरवटेचे आडंबे घट केल्यात आनी तुजे भितर जियेतल्या तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्यान. श्लोक. सर्वेस्पराक वंदी ए जेरुसलेमा. तुज्या सिमा भितर ताणें तुका दिल्ल्या सवास्तकायक उंची गोव दिवन तुका दादोशी केला. संवसाराचेर तो आपलो संदेश धाडटा, तुर्तान ताची शुभ वार्ता प्रसार जाता. श्लोक. सर्वेस्पराक वंदी ए जेरुसलेमा. तो आपले उतार जाकोबाक कळीत करता, इस्रायेलाक आपली निधी नियमां परगडता. दुसऱ्या खंयच्याय राष्ट्रांत ताणें अशें करूंक ना. आपली नियमाची रीत नीत ताका उगडूंक ना. श्लोक. सर्वेस्पराक वंदी ए जेरुसलेमा. उद्गार. मुझे बकरे म्हजो थाळो आयकतात म्हणटा सोमी. हांव ताका वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो साम लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या एक साबता दिसा जेजू परिजवांचे एक मुखेस्ताच्या घरा जेवणाक गेल्ल्या कडेन सक्कडे ताका पारत करनासले आनी नाल्कू दिसो एक पिडेकार ताच्या मुखार उबो आसलो तवळ जेजू सासऱ्या लागीं आनी परिजवां लागीं सवाल केलें साबता दिसा पिडा गुण करचे कायद्या प्रकार की कायद्या विरोध पूण ते वगेच रावले तवळ जेजून ताचेर आपलो हात दवरलो आनी ताका बरो करून धाडलो उपरांत तांचे लागीं उलोवन तो म्हणालो तुमचे पैकी कोणाचोय पूत वा पाडो साबता दिसा बांयत पडत जाल्यार सनवार म्हूण लेखीन आसता तो ताका तक्षण वयर काडी सोना आनी ह्या सवालाक ताका जाप दिवंक तांच्यान जालें ना जेजूचे शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कशे आहात तुमी बरी आसात परत आमकां व्हरता अवकाश मेळ्ळा ह्या कोविडा देखून जायतो तेंप आमकां मेळो नासलो आतां आमी येवंक जाल्या खंडीत जावन देवाक चड आनी चड मापान आर्गां दिवन लगेच सरूंक जाय मोगाचें न्हू कित्याक देव आमकां हर एका वेळार राखता आनी सांबाळटा आनी असलो व्हरतो अवकाश दिल्ल्या खातीर देवाक आमी दिनवास पाठोवंक जाय म्हाका उडास येता मोगाचें न्हू एकलो जायतो जाणवाय सो मेधावी म्हणटा आमी शाणो ताका सगळें कळीत आसलें हाचें नांव जावन आसलें दयानंद विद्यासागर आनी ह्या मनशाची जाणवाय पळोवन जायतो लोक ताटाकतालो आनी थोडे जाण ताचे कडेन एडवायस विचारूंक येताले तांकां कितेंय जाय तांकां कितेंय समजना त्या वेळार त्या मनशा लागीं येवन विचारताले आनी सगळ्या गांवांत दयानंद विद्यासागर म्हळ्यार सगळ्यांक मोगा आसो शाणो हुशार म्हूण अर्थ अशें आसता दोग चिक्के पक्री चेरके भुरगे म्हणा लागले वत्तो हुशार गी हाचे की चड हुशार आमकां जावंक जायना गी हो कितें म्हूण चिंता हाची हुशारकाय आमी कशें सलवेता पळय म्हणा लागले आनी ताच्या घरा वचूंक ते बैसारले वेत आसतना ताणें म्हळें आमी वचून रानांतली एक 2 ल्हान सुकणीं गिरपिजो म्हळ्यार ल्हानशी सुकणीं धरून व्हरया आनी हाची नॉलेज हाची जाणवाय कितली आसा म्हूण टेस्ट करया म्हणा लागले आनी तांणी वचून 2 ल्हानशीं सुकणीं धरलीं एकल्याच्या हातांत एकल्यान घट्ट धरलें आनी एकल्याच्यान घट्ट धरलें आनी ते दयानंद विद्यासागरच्या घरा लागीं पावले तांकां कोणें सांगलें असलेंत घर म्हणून आनी त्या वाटेर ते वेता आसतना ताच्या घरा वचूंक जायतीं मेटां सोडोंक आसलीं आनी ते मेटां सोडले आनी गेले पयस घर दिसता आनी लागीं लागीं पावतना एकलो टाकलो म्हणटा न्ही आमी टाकलो म्हळ्यार केस नातुलो ताच्या गर्दान भायर येवचो आनी पळयलो हब्बा देवा आज आमी चिंतिल्लें काम निर्पळ कित्याक म्हळ्यार ह्या टाकलूक माथ्याच्याक पळयल्यार आमी चिंतिल्लें कांय जायना आपाशाकुना म्हणटा म्हळ्यार आमी बॅड वमन म्हणटा आनी ताणें चिंतलें आतां आमचें काम निर्पळ जाता कोण ना पूण आपाशाकुना आहलें सुभाशाकुना करूंक एक उपाय आसा कित्याक म्हळ्यार त्या टाकलो मांड्याच्याक वचोन टाक टाक म्हूण 2 पुटी मारी जाय तुमी मारूंक वचनाकात आतां तांची ती नॉलेज तुमची न्ही आनी अशें आसता ते म्हणा लागले खंडीत जावन आमी डिफीट जावंक चान्स ना आमी चलोवंक चान्स ना आमींत शेणे आमींत बुद्दवंत म्हणून सांगोंक आयले हांव आनी तें आमी रुजू करी जायत त्या खातीर 2 जाण धांवले तो ते भायर येता आसतना ताच्या माथ्याक टाक टाक म्हूण बडयले आनी 2 पुटी तो तांकां पळय लागलो ओगेत रावन गेलो आनी हे भितर गेले वचून थंय कांपीण दामतना रिसेप्शनिस्ट आयलो रिसेप्शनिस्ट येवन म्हणा कितें जाय आमकां दयानंद विद्यासागर ताका मेळोंक जाय तो म्हणा लागलो तो भायर गेला इल्ल्या वेळांत येतालो कितलो वेळ लागतालो 1 घंटो लागतालो आमी बसोंक तयार म्हणा लागले ते बसले 2 जाण ते बसले आनी पळयतात घडये पील ते आसा की सुकणें म्हणून पळयता सुकणें आसा सोडूंक घे तयार ना घट्ट तर रावल्यात आनी आतां एक 40 आनी 5 मिनटां जाल्ले उपरांत रिसेप्शनिस्ट म्हणा लागलो आयला भितर आसा आनी इल्ल्या वेळान तुमकां मेळोंक येतालो तुमकां तो मेळटालो आनी तशें म्हणटाना इल्ल्या वेळांत
तो आयलो तू ताका पळयलो तू आमची जिंट उडली कित्याक म्हळ्यार आनी टक्क टक्क मारलो पळय तो मनीस आनी ह्या वेळार ते म्हणाले अय्यो आमची चूक जाली आमकां कळीत नासलें तुमचो दयानंद विद्यासागर म्हणून आमकां कळीतच नासलें आमची चूक जाली आमकां माफ कर तो म्हणा लागलो भियेनाकात कित्याक भियेतात तुमी कितें केलें कांयच तुमी चूक करूं ना म्हणा लागलो तो कित्याक तुमी मार्केटीक नाल्ल हाडूंक वेतात जाल्यार नाल्ल काणयता आसतना तुमी मारतात टक्क टक्क म्हणून नाल्ल बरो आसा की ना घेवन पळोवंक आनी ताचो शब्द आयकून तुमकां कळटा तो बरो आसा तुमी हाडून येतात मातयेची मोडकी हाडूंक गेले जाल्यारय तुमी परत मारतात ताका आनी तेदळ तुमकां कळटा हाचे थंय कांय फुटना ही बरी मोडकी म्हणून तुमी घेवन येतात आनी तशें आसता तुमी केल्लें इतल्यांत म्हजी जाणवाय बरी आसा की ना गे म्हणून म्हजें तकलें केल्लें धाड्याला मात्र तुमी दुसरें कांय करूं ना भियेनाकात आनी आतां आयिल्ली कितें तुमी कित्याक आयल्यात कितें गजाल म्हणा लागलो ते म्हणा लागले आमी आयकलां तुमी बारीक हुशार खंय तूं बारीक शाणो खंय आनी तुजी जाणवाय इतली खंय आमकां एक सवाल आसा कळ्ळें तें सवाल ते म्हणा लागले पळय आमच्या हातांत एक ल्हान सुकणें आसा म्हज्या हातांत या म्हज्या इश्टाच्या हातांत आसा आतां तुवें आमकां सांग जय हें सुकणें जीव आसा गी मेलांगी दयानंद विद्यासागर पळय लागलो चिके आसा लागलो आनी म्हणा लागलो तें तुमच्या हातांत आसा हे म्हणा लागले ओ कितें आमकां सांगता तुमच्या हातांत वय आमच्या हातांत आसा आमी विचारचें हें मेलांगी जीव आसा गी तो परत म्हणा लागलो तें तुमच्या हातांत आसा हे फुल्ल कन्फ्यूज कंगाल जाले वो घाले सांगता काय आमच्या हातांत आसा आमकां कळना आमकां तूं सोडोवन सांग म्हणा लागले तो म्हणा लागलो आतां हांवें हें सुकणें जीव आसा म्हळ्यार तुमी कितें करता अशें धरलां म्हळें तुमी अशें करतात आनी सुकण्याक मारून उडयतात मेलां पळय म्हणटात आतां हांवें तें मेलां म्हूण सांगल्यार तुमी कितें करतात अशें सोडटात आनी सुकणें उपतना म्हणटात सुकणें उपलें जीव आसा तूं सोलवलोय हें तुमच्या हातांत आसा सुकणें मरचें या सुकणें जिवांत आसचें हें तुमच्या हातांत आसा हे दोगी जाण इतले खालुबुलू जाले वचून ताच्या पांयांगत पडले सूख जाली आमी चिंतलें आमी तुज्या की शाणें जायचें तुज्या की बुद्दोवन जायचें म्हूण चिंतून आयिल्ले हांव पूण आमकां आतां नीज जावन कळ्ळें हें सक्कडी आमच्या हातांत आसा मोगेच्या भावान आनी भयणीनो थोडे फावटी आमी चिंतूंक बरो मावन रावल्ल्या क्षण ताची सूख गाय म्हूण दयानंद विद्यासागर तकलेक टाका टाका मारतना सयत कांय म्हणना कित्याक ताका कळीत आसलें मावन रावचें म्हळ्यार दोन रितीर आसा मावन रावचें म्हळ्यार थोडे फावटी आमची ओप्पी घे वय ओण न्हय सारकें म्हूण थोडे फावटी आमकां सकत ना रिवोल्ट करूंक आमचे थंय तांक ना त्या वेळारय आमी मावन रावता ताका इंग्लिशान आमी म्हणटा एरोगन्स बऱ्या तरान आमी मावन रावले तर ताका म्हणटा एक्सेप्टन्स दोनी येत एक्सेप्टन्स एरोगन्स हांगा आमी पळयलें जाल्यार आयच्या वांजलांत जेजू तांकां दोन सवालां विचारता सांपत दिसा बरें करचें सारकें गी या न्ही गी म्हूण विचारतना तांकां तें बरें लागोना कित्याक की म्हळ्यार तांकां सांपत दिसा कोणेंय कांय करूंक नाका आसलें पूण जेजू नाल्कुतिच्याक बरें करता आसतना तो म्हणटा बरें करूंक सांपत तें हें म्हणना हर एका वेळा आमी बरें करयेत दुसरें सवाल ताणें तांकां विचारलें जावन आसा तो म्हणटा तुमचो पूत या तुमचो पाडो बायन पडलो जर सनवार म्हूण तुमी ओगे रावतात की ते ओगे रावनात तें तांणी स्विकार केलें वय आमी ओगे रावंक तयार ना पूण ताका उलोवंक धैर्य नासलें परत पळया जेजूचें शाणेपण हें जेजू आपुरबाय तरान तांकां बरे तरान म्हणटा तें सगळें तुमच्या हातांत आसा तुमी बरें जाले जाल्यार सगळें बरें जाता तुमी वायट जाले जाल्यार तुमचें चिंतप ही वायटच आसता मोगेच्या भावान आनी भयणीनो आमकां बरें करूंक बरें चिंतूंक हेरा विशयांत बरें मागोवंक आमकां कांयच कोणें सांगचें म्हूण ना आमी बरें करूंक आमी ताका त्या खातीरच देवान आमकां रचलें जावन आसा आमचें बरेंपण हेरांच्या जिवनांत उदार तरान दिसून ये जाय तें जावन आसा आमचें जिवीत आनी त्या खातीर आज आमी कितेंय आमी सूख केलें जाल्यार भिवचें नाका मोगाचें न्हू ओपन घेया जायत्या रेतींनी वचून जायत्या जाणांक कुमसार आयकले उपरांत म्हजें एकच बरें चिंतप कितें म्हळ्यार सूख मनीस करता वय सुकोन पडटा वय पूण परत आमी ओपन घेवन बऱ्या तरान तें आमच्या जिवनांत आमी घेवचें
देवा कडेन मागचें म्हाका बरो कर देवा, म्हाका बरें कर देवा. आनी त्या देवाच्या वर्त्या मिसावांत आमी वांटेली जावचें. टू एक्सेप्ट अँड टू आर्ग्यू डिपेंड्स ऑन यू. आमी तडबडी चूक करता आनी जायते आर्ग्यू करता, जायते सवालां उडयता, कितें कितें करता, यूज ना मोगाचें न्हू. आमी चूक केलें तर वय म्हणया, चूक ना तर ना म्हणया, जालें, आमचें काम मुक्त जालें. असलें जिवन जियेत आसतना म्हाकाय समाधान, हेरांकी समाधान, असलें जिवीत जियोंक जेजू आमकां आपयता. आमेन. आणि को घेऊन आमच्या हाताने हरपूंच्या खायल्या खालत्या काळजाने ओपून घे बापाई आमची जिणी, भर तू आमकां तुज्या देण्यानी, भर तू आमकां तुज्या देण्यानी. उंडो गोवासो वायदागासो संकेत बाबा आमचे जिणेसो समर्पण दिता सर्वांसो भेटयता जावन गुरतो मोगासो स्वीकार कर ये बाबा, स्वीकार कर तू आमकां. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदा देवा बापा मानतात असलें जा म्हणो मागात. तुमच्या अतंतें बलिदान आपल्या मनाक मेमेक आमच्या श्रेयस्पर मानून घेऊ. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या तारकां आपले परचे कथेत साम सुजे वजान कतकथेत मोगान भेटयल्ले मागणे आनी कलतेपणाचे सदें जिवीत तुका भोव मानवलें. हे सेगून आमच्या काळजान वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणा वांटो आमकां पाव कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा देन वासोया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदे आनी सस्नाच्या देवा सरकळे आनी चतय आमी तुका देन वासूंक फावो. हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरेत काळजाच्या उमाळांनी तुज्या सेवका सामजुजे वाजा पासत आमी तुका दिन वाचता. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उसवडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक सांगात चडून घालतेपणाच्या आनी दुबळकेच्या स्पिरितांची तुवें ताका पवित्र रक्षक जावन पावो केलोय. हे ताचे देखी बरेत पजळे जिवी आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मग्नाच्या धर्म आमचे सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सदूता भक्ता सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रचना बरोबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता.
बापा गरज तूं पवित्र दोन सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणे पवित्र कर म्हणून मी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आनी रगत आपल्या सुकुशेने कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची तेच परिचवण जातच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुळें ही तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी सश्णी खरचें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात हो बावटस गो तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन ओडावोर तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेच्या मरणासाणी पुन्हा जिवनपणास आमी भक्तीपणे उगडास काडटा आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडवणची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांस आमच्या बगेवन बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा हे सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन अंतरिल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर जायत्या पातयेन विश्वासान आयिल्ल्या ह्या तुज्या सर्व भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता पयस रावून ह्या पवित्र तळार घडोवंक आसचें बरेपण तांच्या जिवितांत आशेवन आसच्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकार मरिये देवाचे मये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदूत भगवान जुजेवाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना सदांच बरेंपण आपणोवंक जाय जाल्यार वर्तें प्रार्थना ताच्या सिसांक जेजून शिकयलेलें तेंत प्रार्थना आमकां शिकयलां भक्तीन सांगाता आमी म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळण्यां पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस परास सर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशानत रेखतले आमकां तुज्या उदार काकुळती सर पातकांतले सुटय आनी सराकातांतले वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या पावडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक तुमची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोग आसो आनी एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी मोगाच्या भाव भयणीन आनी मोगाळ भुरग्यांना पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त हर एकल्याच्या जिवनांत जायतें बरेंपण करचो आनी उणेंपण आसले कडेन बरेंपण करून भरती करून दिवचो जेजू हस हाच्या जेवणाक आपयलेल्या आमी सर सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली सोम्या भुगेन आमी आयल्या तुजे काण दियाका उंडो सर्गी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रिका देवा आमच्या सर्गींच्या बापा ह्या बागे दिसा तुज्या आपणा पाळो देवन आयला तुज्या भुरग्यांक
तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात दोस केल्ल्या पासून आम्ही तुका अर्गां दिता आम्ही सेवलेल्या सर्गेच्या जेवणावरी तुझ्या एकवटान जेवची तान आमच्या काळजान सडय आणि समजुजे वचच्या परचडी शिकवणी आणि देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगट आमकां करपा दी आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदा देव बा आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. सदांच क्रिस्तच्या सेवेंत सुटसुटी जावन जियोंक वचून यात क्रिस्त शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देखन बसया. मोगाचनो सबारांनी हांगासर जुजे वाज बापाच्या पांयांतळी बरोवन घाल्ली ते सवा तुमच्या मुखार आसात. तुमचे सगळ्यांचे काळजाचे अत्रेग तोच पात्रोन देवातान मागोन सुफळ करून दी म्हणल्या आशेन ताच्या पांयांतळी हांव भेटयतां. आनी कितें सर्व हांगासर तांणी मागल्लें आसा तोच पात्रोन आमचो सांत जुजेवाज बाप देवातान मागोवन दिवं दी. बरेपण लाभल्ल्यांनी तांचो उपकार आटयला. हांगासर अर्गां दिल्ली आसात. बरें काम मेळयल्ल्याक अर्गां, घरांतले समस्ये जुजेवाजा कडेन मागल्ले सारके जाल्ल्याक अर्गां, कुमो करचें बरें चिंताप आयिल्ल्याक अर्गां दिल्यात. ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्याक अर्गां दिल्यात. ऑपरेशन जावन बरी भलायकी मेळोन आसा जुजेवाज बापाक अर्गां. तशेंच ते सवा मागोन नातरांक देवबिरांतेन वाडोवंक फावो जावच्याक, शिकोवंक बरी मोत शिकल्ले मोतींत उरोवंक 7 जाणांक, एकल्याक हॉस्पिटलांत बरें काम मेळोवंक मागतात 12 जाणां, दोळ्याक बरी दिश्ट मेळच्याक, शिराची शुगर पिडा गूण जावंक, कातीची एलर्जी गूण जावंक तेगांक, सोरेसीस कातीची पिडा गूण जावंक दोगांक, उदकाची एलर्जी सारके जावंक तेगांक, आमाल पियोणे सांडूंक 7 जाणांक, घरांत शांत समाधान मेळोवंक 5 जाणांक, बँकाचें रीण फारीक करूंक तांक, बरी भलायकी कुडीची मोतेची 8 जाणांक, मेळोवंक आसचे पयशे बेगीनच मेळोवंक दोगांक, जागो बऱ्यान वांटो जावच्याक, बरी सैरीक मेळोवंक 11 जाणांक, पांय दूख, गांठीची दूख, पाटीची दूख बरी जावंक 5 जाणांक, इस्रायलाची विजा मेळोवंक तेगांक, घरचें काम बऱ्यान पंथाक पावोवंक 14, MSCच्या शिक्षा एकल्याक शिकिल्लें मोतींत उरोवंक, बाळंटेन बऱ्यान जावच्याक 14, एग्जामांत बरें मार्क्स मेळोवन पास जावच्याक, बेंगलोरांत कॅन्सर जाल्ल्या एकल्याक बरी भलायकी मेळोवंक मागला, MA परिक्षेंत बरें मार्क्स काडूंक, दोगांक भायल्या गांवची विजा मेळोवंक, ल्हान भुरग्याक उलोवंक आनी चलोवंक जावच्याक, संगाता मेळोवन सुरू केल्लें बिझनेस बऱ्यान चलोवंक, ल्हान भुरग्याक सदां न्हीद मोशन जावन बरी भलायकी मेळोवंक,
25 वर्साच्या तरणाट्यान तकलेंत बरो जावन सारकें उलोवंक जावच्याक बरी सैरीक जावन बरें कुटाम बांदून फावो जावच्याक MSc जाल्या एकल्याक बऱ्या कंपनीन काम मेळोवंक बापायच्या बंदणेंत आशिल्ल्या भुरग्यांक आवयचें संगातपण मेळोवन नवी जिणी त्या भुरग्याक मेळोवंक मागतात PUCंत बरें अंक मेळोवन पास जावंक एका भुरग्याक चलोवंक फावो करच्याक USचें ग्रीन कार्ड मेळोवंक विजा एक्सटेन्शन जावंक फ्लॅटाचें लोन एप्रूव जावंक भुरग्यांनी मोबायल पळोवचें उणें करूंक चौगांनी एक घर बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक विकून गेल्ल्या घरचे बाकी आशिल्ले पयशे बेगीनच फाटीं मेळच्याक तकली घेवची केस चडचे रावोवंक रीण म्हूण दिल्ले पयशे बेगी फाटीं मेळोवंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक आशिल्ले पयस सावन समाजेंत बऱ्या व्यक्ती परी जियोवंक टू व्हिलर सोडूंक धैर्य मेळच्याक कुटुंबांत मोगान जियोवन पिडेशिडेंतले अनवरांतले राखोवंक पुतान सुनेन मोगान उलोवन मोगान रावोवंक मोतीक उजवाड मेळच्याक मागता MBAंत बरें मार्क्स काडून सकट सब्जेक्टांत पास जावंक एकल्याची डायबिटीस नॉर्मल जावंक एका कुटुंबाक कॅनडाची विजा मेळोवंक एकल्याचें ब्रेस्टांत जावची गूण जावंक एकल्याची तकली फडाफड पोट दूख गूण जावंक CAंत शिकोवंक मोतीक उजवाड मेळोवंक एकल्याची उस्मड बेगीन गूण जावंक दोगां एड्स पिडेस्तांक तांणी धैर्यान जियोवंक आदार मेळच्याक सर लोकांक बरेपण जावन दी पिडाशिडा गूण जावन दी लोकां मदें समजून येवन मोगान जियोवंक मेळोवन दी म्हणून मागला तकलेचें ऑपरेशन जाल्लें एकल्याक बेगीनच बरी भलायकी मेळोवन कुटुंबान ताणें मोगान जियोवच्याक आमच्या क्राइस्ता निगमाचो चेअरमॅन जॉयलस डिसोजा ताकोडे आस्पत्रेंत एडमीट जाला देव ताका बेगीनच बरी भलायकी आमच्या सांजू जेवाजा मुखांत्र फावो करून दी म्हणून ह्या संदर्भी आमी मागया जायत्या आमच्या क्रिस्तांवांक ताच्या मुखांत्र बरेपण जावंक आसा आमच्या संस्थ्याक बरेपण मेळोवंक आसा आस्पत्रेंत तो आसा देखून देवान ताचेर काकुळट दाखोवन बेगीनच बरी भलायकी जोडून आमच्या समाजाक ताच्या मुखांत्र जावचें बरेपण देव जोडूंक फावो करून दी म्हणून ह्या संदर्भी आमी मागया आमी समेस्ता एक ना एक विशय घेवन आमी हांगासर आयल्या थोड्यांक आमच्या मागणें बसयला थोड्यांक आमी मागता म्हूण सांगला थोड्यांच्यो गरजो घेवन आमी आयल्या ह्या सगळ्यांक तांणी आशेवचें बरें मेळोवन दी म्हणून दिमी घालया एक खण एक आमच्या बापा नमान मरी आनंद बापा आमी एकामेका खातीर हांगासर बरें आशेवन त्या त्या जाग्यांनी पयस रावन पळयतल्यांक तें मेळोवन दी म्हणून आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक शितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळणेक पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैवी फळ तुजे खुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसोच आनी सदां सर्वदा आमेन सांजू जेवाजाच्या भक्तीपणांत आमी वांटो घेवया ताच्या लेदिनी मुखांत्र देवाचो आदार आम्हा समेस्तांच्या जिवितान मागया सोमिया काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्गीच्या देवा बापा काकुळतामची कर देवा पुता संवसाराच्या तारोका काकुळतामची कर देवा पवित्र आत्म्या काकुळतामची कर संतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकुळतामची कर गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजूचे वाज बापा आमा पसत विनंती कर आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडोवन
आयिल्ल्या सांजुचे वाज बापा आम पसत विनंती कर दुबळेकायेची जिणी जियोंचो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुचे वाज बापा आम पसत विनंती कर सगळ्या किनारान पवित्रपणाचो परमळ पसारल्या सांजुचे वाज बापा आम पसत विनंती कर श्रीलंका दगदवणेक संपडल्या कातोलिकाची बिरमत पावल्या सांजुचे वाज बापा आम पसत विनंती कर मोरयेमायेचो सेवक जावन आपणाकच मोरयेमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुचे वाज बापा आम पसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नाचोन वेच्या कतोलीक बावडत जिव केल्ल्या सांजुचे वाज बापा आम पसत विनंती कर कोंताचे भक्तीपणादान मोरयेमायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुचे वाज बापा आम पसत विनंती कर कष्टान संपडल्यांच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुचे वाज बापा आम पसत विनंती कर देवाचेर बावर्त दवरून जिणयेंत आयले सर कश्ट अनवार दैरान सचुल्ल्या सांजुचे वाज बापा आम पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातल्या बसो देवा लागे विनंती करच्या सांजुचे वाज बापा आम पसत विनंती कर बावर्त सणून पयस केल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या खाल हिंडांत हाडूंक बावरलेल्या सांजुचे वाज बापा आम पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेचाडल्या सांजुचे वाज बापा आम पसत विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले बोगस समकाय सम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले दयनाय कमकाय सम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले काकुळतम चिकर नोवेनाचे मागणे ये सांजुचे वाज तू आमचो शरोती जावन आसाय आनी सगळीं जावन देवाचे बेसवा आमकां वाडीत आसाय तुझे जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणयेक मेल पंक्त तेच वाटेन आमी चलच्याक तुजे जावन प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता सांजुचे वाज देवाच्या मोगान तुजे काळीज पेटतले तुजे जिणयेन देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वांच्याक तूं सुटसुटीत जालोय अंतरान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट पकडलेल्या सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचे उतर प्रकट कर सक्रामेंत दिव देवा सरशी हाडले हे मिसांव करतना तुका पुरासाण जाल्ली म्हणना कश्ट म्हणल्यार तुवें लेखले नाय असलो स्पिरीट आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचे उतर प्रकट करूं आमची काळजां उरपेस कर पेल्याच्या पाचे विशयांत चिंतूंक आमकां शिकय सांजुचे वाज दुर्बळांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसलीं तांच्या जिणयेन नवो बरवसो हाडलोय जेजूच्या राना पावंड्याच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुजे जिणये मरिपात शिकयलें आसता जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्ता आनी कश्टतल्या ते पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागोवंक आमकां प्रेरीत कर सांजुचे वाज ह्या संवसारी देवाचे हाचेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवे आसली आनी सबारां देवाचो आदर मेळसो केलोय आज सर्गराजान देवा संगीत तूं आसाय थंय तुजी मोगाळ दिश्ट आमचे तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचे जीवन तुका उक्ते करता आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेसराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पसत देवा लागीं माग या घडये या म्हज्या गरजा पसत देवा लागीं विनंती कर आमचे वैयक्तीक गरजो आमी मागया ह्या पवित्र थळार विविध रितींनी सेवा दिवच्या ह्या पवित्र तळाचें बरेपणा शेवच्या दाना मुखांत्र कुमके मुखांत्र बऱ्या मना मुखांत्र जेवणाक आदार दिवच्या मुखांत्र सांगात दिल्ल्या हर एकल्याक आमचो सांत जुजेवाज बाप सर बरें फावो करून दी हांगासर मागोवंक कुमोग करच्या आनी हें सगळें व्हिडियो रेकॉर्डिंग करच्या आनी सांगाताच हें सगळ्यांतल्यान कळीत करच्या डिवायन वर्ड चॅनलाच्या मालकाक सर शिबंदेकी ह्या संदर्भी आमचो सांत जुजेवाज बाप आशिर्वादां मागोवन दिवन दी
सर्व आमच्या पिडेस्तांक बऱ्या भलायकेचे दणे फावो जावं दी म्हणून मागया. सांजचे वाज देवाच्या मोगाळ घेतावन केदींच पयसो आमकां सोडिनाका. दुस्मनाच्या सर पासातावन आमकां राखून व्हर. वावरता आडवेच्या संगतीक बली जावं दिवनाका. जेजू दाखयल्या वाटेन चलोवंक मरियमेच्या गोपान रावोंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस आमच्या संवसारी पयल्या उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गीच्या घरान सस्नान जिवचे भाग आमकां मेळाशे कर. आमेन. सौम्याच्या नावी आमचो आधार. तान रचला सर्गानी संसार. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखेक पिडे कष्टांक आनी अडचणे सांपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयलां. तेच परे तुज्या सेवका समजुजे वजान आपले जिणी आनी मरणान जायत्या जपा करून तीच मोळाय लोकांक दाखोवन जावच्या पवित्र सभेच्या गोपान व्हरून हाडली. ताच्या विणेन आमचो पावार्थ वाडे आनी आमची पिडाक गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले अनवरांतले आमकां निवार. हे घडी आमी उसरलो आनी उसरनातलो विनवण आमी तुज्या मुखार दवरता. तुजी कशी वयतर हे उपकार आमकां पाव कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आज समजुजे वजाच्या नव्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोश एका देवतावन येता. तसो देव आपल्या आशिर्वादाने तुमकां बरो. आमेन. समजुजे वजाच्या विनवणेन सगळ्या पिढ्यांतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन ताच्या देखीक आनी उजोडा जीव ताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे सगळ्याचे मनशांत जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचे बळ मेळ्ळो. समजुजे वाज सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा. तुम्ही सगळे त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भगवानपणाचो मुकुट चडून सजना संतोष भोगूंक पावो. आणि त्या चडवंदार देवासो बापासो आणि पुतासो आणि पवित्र आत्म्याचे आशीर्वाद तुमचे देवो आणि तुमच्या सवे आसो. मोगाचे न्हू उपकार बावडची 2 उतरां. ह्या भक्तीक थळार हें सगळें बरेंपण करूंक तुमचें हजरपण तुमचें संगातपण आनी आमचो सांत जुजेवाज बाप तुमकां देवाचे विचणार आशिर्वादा फावो करून दी. आज पवित्र सक्रामेंताचें आराधन चलोवन व्हरन अर्था बरेच रितीन आमकां हर एकल्याक आमच्या जिवितांत नवेंपण भोगूंक आदार दिल्ल्या मिसाचें बलिदान भेटोवन बरो नियाळ दिल्ल्या बाप रिचर्ड क्वाड्रस OFM कॅप सेंट आन्स फ्रायरी विजय तांकां तुमी येदोळच डिवायन वर्डार पळयला. थंयसर तांच्याय डिवायन रेतीर मंदीर विजय थंयसर तांचे रेतीरी चलोवनंत आसा आराधन करनंत आसा. आनी आज हें भक्तीपण हांगासर आमच्या लोकांक जोडूंक कारण जाल्ल्या पाद्र्याबानो तुमकां आमी दोगी पाद्र्याब आनी हांगासर जमल्ले सर्व आमी उपकारी काळजान देव बरें करूं म्हणटा. तुमी करचें मिसांव देवाक मनशांक थंय पावोवन दी. मनशांची काळजां परिवर्तीत जावं दीत आनी एक नवें जिवीत जियोंक तुमकां भेटल्ल्या तुमकां पळयल्ल्या भक्तीपणान वांटो गेल्ल्या हर एकल्याक तसो बरो देव फावो करून दी म्हणून ह्या संदर्भी आमी मागता. ह्या पवित्र थळार येवन तेर्स आराधन मीस नवेनांत भाग घेतिल्ल्या तुमकां सर्वांक सांजूचे वाज बाप आशिर्वादांनी बरो म्हूण मागता. सर्गीच्या वाटेन सोंशी कर. पातळ चडून आदार लाभय. जोडून दी कृपा दी आमकां उर्बा. माया मोगान सोलोंच्याक मागून दी कृपा. सांजुजे वाज बापा
कृपा मागून दे बाबा विघ्नांसाठी नाका नाका मोगाळ पुत्रा सोवे अवघड मरे आशीर्वाद दी आमकां सांसेवास बापा आम्हा पसोत विनंती कर भगवान कृष्णाचे कृपेन निवरम काम आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांक बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.